तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हसरपणान जियोंक आशेता सौम्या हांव तुझ्या येण्या लालेता ई सौम्या ये काळजान म्हज्या तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हसरपणान जियोंक आशेता सौम्या हांव तुझ्या येण्या लालेता ही सौम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करतांव आराधन आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिंबेर पडोन आमी नमन करता नमन तुका आमच्या सोडवून दारां सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सोडवून दारां सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता काळजां मोना आमची तुका भेटयता काळजां मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता मुझ्या अस्कतकायेन बोलवून तूं जाता मुझ्या एकसुरपणाक सांगात तूं दिता मुझ्या कश्टा दुखान म्हाका बुसयता ती सौम्या ये तूं म्हाका सांग मुझ्या अस्कतकायेन बोलवून तूं जाता मुझ्या एकसुरपणाक सांगात तूं दिता मुझ्या कश्टा दुखान म्हाका बुसयता ही सौम्या ये तूं म्हाका सांग आराधन आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवून दारां सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता काळजां मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता काळजां मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाता मोची पदकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाता मोची पदकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता आराधन तुका सौम्या आराधन
तुका दिंबेर पडो आम्ही प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवून दारा सुर पडून तुका आम्ही नमस्कार करता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्व समचे सौम्या समर्पिता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्व समचे सौम्या समर्पिता हालेलुया आले हालेलुया 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 आराधन तुका सम्या सर्वन बरा तुझे मुखामळ आमकां दिवच्या गुमगळाची अर्गा तुका उगडा तुका बाण तुका ची तुका उगडा तुका वंदिता तुका हालेलुया 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 मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो परत आमी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दिंबयेर आमी सरपडल्या गितांत गायलेलीं उतरां परत आमी मोतीक उडासा काडलीं जाल्यार आमच्या जिविताच्या हर एका घडये आमच्या पिडेशिडेंत आमच्या कश्टा नश्टांत आमच्या अनवरांत आमच्या समस्यांनी हर एक घडी आमच्या बगलेक रावचो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत कोरोस मोगाळ भावां आनी भयणी तो आसा हांगसर आजर आसा आनी त्या जेजूक नामान करूंक त्या जेजूक आराधन करूंक त्या जेजू संगी थोडो वेळ आमचो करचोंक आज आमी परत ह्या पवित्र थळाक आमी हांगासर आयल्या मोगाचे न्हू तसो स्वामी आमचो मोग करचो आमची जतन करचो आमकां सांबाळन चलोवचो ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत कोरोस आजर आसा मोगाच्या भावां आनी भयणी त्या देखून एक घडी भर आमच्या दोळ्यां आमी दांबया आमचे तकल्यो एक घडी भर आमी बागावया त्या सोमया मुखार आमी खालती जावया मोगाचे न्हू त्या सोमया मुखार आमी खालती जावया तो सर्वस्व जावन आसा आमच्या जिविताचें ताचे विने म्हाका आनी तुका जिवीत ना ताचे विने आमकां बोळ ना मोगाचे न्हू आमचें सगळें जिवीत चलोवन व्हरचें ताणें आनी त्या सोमया मुखार आमी हांगासर ह्या घडये सरपडल्या त्या देखून एक घडी भर आमच्या खाल जमनांत हांव त्या सोमयाक आमी आराधन करया त्या सोमयाची स्तुती आमी करया मोगाचे न्हू आमकांत ह्या घडये ताच्या पांयां आमी समर्पण करया ह्या आराधनांत आमी वांटेली जाता ह्या पवित्र थळाक आमी आयल्या कितें तेसावां आमी घेवन आयल्या आमचे खातीर जावंक पुरो दुसऱ्यां खातीर जावंक पुरो ती सक्कड ह्या आराधनेच्या सुरवेरेंत त्या सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया मोगाचे न्हू आमकां सर्वस्व आमचे कुटाम आमच्या मोगाच्या हर एकल्याकी त्या सोमयाच्या पांयां तळा ह्या सुरवेर आमी समर्पण करया आनी त्या सोमया कडेन आमी मागया सोमी आमचो देव आमचो रक्षक आमचो बळवंत देव आमचे सांगात रावचो आमची जतन करचो परत त्या सोमया मुखार आमी आसा त्या देखून आमकांत संपूर्ण तरान त्या सोमयाक आमी समर्पण करया आनी त्या सोमयाक आमी आराधन करया त्या सोमयाक आमी स्तुती करया मोगाचे न्हू मोगळा जेजू ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं खरोच आजर आसाय तुजें दर्शन आमकां हर एकल्याकी ह्या घडये हांगासर तूं दिवन आसाय सोमया ह्या घडये आमी तुजे मुखार सरपडल्या तुजे मुखार आमी दिंबेर पडल्या सोमी आमी तुका नामान करता सोमी आमी तुका आराधन करता सोमी आमी तुका स्तुती करता
तू एकलो मात्र आमचो देव, आमचो बळवंत देव, आमचो रक्षक, आमचे सांगात आसो, आमचे जिवीत चलोवन वचो. हर एका घडये वायटा विघ्ना अवघडांतले आमकां सांबाळचो, राखचो तूं सोम्या. तूं खरो देव, जिवो देव, हे सत आमी मानून घेता. तुका आमी नामान करता, तुका आमी आराधन करता, तुका आमी स्तुती करता. सोम्या जेसू, तुजें हाजरपण ह्या सक्रामेंतांत ह्या घडये बाबरतान आमी वळखून घेता. सोम्या तूं खरोच आजार आसाय, आमचो मोग करचो देव, आमचे सांगाता रावचो देव म्हणलें ह्या घडये आमी वळखून घेता. सोम्या तुका आमी नामान करता, तुका आमी आराधन करता. सोम्या आनी आमकां संपूर्ण तरान ह्या घडये तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. सोम्या मोगळा जेजू, प्रत्येक जावन आज हांगासर ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या येवच्या हर एका भाव भयणी तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. तांची तेसावां तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. तांची मागणी तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. तांची दुखां समस्या तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. सोम्या सबारांनी मागोंक सांगलां. सोम्या त्या सगळ्यांक तुज्या पांयां तळा हाडटा. सोम्या हर एकल्याचे तुजे काकोलतीचे दीस घाल, तुज्या मोगाची नदर घाल. सोम्या ह्या आराधना मारीपात, ह्या मागण्या मारीपात, ह्या पवित्र थळार आमी आयिल्ल्या आनी तुजे संगता करसूंच्या ह्या वेळा मुखांतर आमकां आनी तांकां हर एकल्यागे आशिर्वादीत कर. सोम्या तुज्या कुरपेन बर. सोम्या तुज्या बेसावांनी बर. सोम्या मागिल्लें दी. सोम्या आनी मुखले दिसांनी आमकां आशिर्वादीत कर. सोम्या आमचे सांगाता तूं राव. सोम्या आमचें जिवीत चलोवन व्हर. सोम्या कितें उणें पडलां तें तूं भरती कर. सोम्या तुजेर आमची पातयेनी, तुजेर आमचो विश्वास. सोम्या तुजेर आमचें सर्वस्व. सोम्या तुजे विने आमकां जिवीत ना. सोम्या तुका जावं मान आनी आराधन, तुका जावं स्तुती आनी होगलाप, तुका जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, तुमची जबाब आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत येवकरिस्तांत तो खरोच आजार आसाय त्या देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसा म्हणून हर एका घडये आमचे बगलेक रावून तुजी बासोनी तूं पूर्ण करून आसाय त्या देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. आमचे पवित्र पुस्तक म्हणटा. सोम्या आमचे रोग तुवें घेतले, आमचे पिडाशिडा तुवें घेतले. फाटल्या दिसांनी आमचे रोग पिडाशिडा हर एक तुवें घेवन आमकां बरेपण जोन दिलाय, आमकां गूण केलाय त्या देखून. सोम्या आराधन तुका सोम्या जेजू. हर एका दिसा, हर एका घडये आमकां हर एकल्याक तूं वापरताय, आमकां हर एकल्याक तूं बरें करताय. बरें करचें तुजें मन त्या देखून. सोम्या आराधन तुका सोम्या जेजू. विविध साक्रामेंतां मारीपार प्रत्येक जावन ते येवकरिस्तां मारीपात आमकां दिसपतें घटाय दिताय, आत्मीक तरान पोसताय त्या देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू आमच्या कुटुंबांत आमच्या सांगाता रावून तुजें हाजरपण आमच्या कुटुंबांत हर एका दिसा आमकां तूं हर एकल्याक दिताय त्या देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. आमी पयन करून वेताना, फाटी येताना हर एका घडये पयनारी जावन आमच्या बगलेक रावून आमकां दिसपतें सकड वायटा विघ्ना अवघडांतलें सांबाळताय त्या देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या मोगाच्या मनशा मारीपात, बऱ्या मनाच्या मनशा मारीपात दिसपतें आमकां खावंक जेवंक दिताय, आमच्या गरजांनी तूं पावताय त्या देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. आमी तुका उलो मारिल्ल्या हर एका घडये आमकां तूं आयकताय, आमच्या उल्याक तूं फाळो दिताय, आमचे संगी तूं येताय आनी आमकां हर एकल्याक तूं बरें करताय त्या देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. आमचे दोनी हात त्या जेजू थंय आमी उबान दरया. मोगाच्या बाबा आनी भयणी सांगात आमी म्हणया. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या जेजू. होगलाप तुका सोम्या होगलाप तुका सोम्या जेजू. होगलाप तुका सोम्या होगलाप तुका सोम्या जेजू. नमन तुका सोम्या नमन तुका सोम्या नमन जेजू. तुका सोम्या नमन तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या जेजू.
स्तुती तुका सुमयांचीस स्तुती तुका सुमयांचीस प्रणिपा तुका सुमयांचीस प्रणिपा तुका सुमयांचीस प्रणिपा तुका सुमयांचीस प्रणिपा तुका सुमयांचीस होगळा तुका सुमयांचीस होगळाप तुका सुमयांचीस होगळा तुका सुमयांचीस होगळाप तुका सुमयांचीस अर्गा तुका सुमयांचीस अर्गा तुका सुमयांचीस अर्गा तुका सुमयांचीस अर्गा तुका सुमयांचीस हालेलुया 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 सगळं आम्ही उभे राहूया मगचनो आमच्या जिवितांत श्वास आसता पर्यंत ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ म्हणजे जिवितांत वो श्वास आसच्या पर्यंत हर एक घडी हर एक दीस तुवें म्हज्या जिवितांत करचें तें बरेंपण हांव वळखतां सुमया म्हज्या जिवितांत तुका हांव अर्घ दितां तुजो उपकार हांव बावरतां सगळें म्हजें जिवीत तुका आराधन स्तुती नामांकन सुमया हांव करसितां म्हणल्या ह्या भोगणांनी विंगलेलें हें गीत आमी गावया आनी आमच्या सुमयाक जेजूक आमी आराधन करया ताका आमी स्तुती करया कित्याक आमच्या जिवितांत आमच्या सांगात आसून हर एका घडी आमकां बरें आनी बरें बरें मात्र करता मोगाचें न्हू हर एका घडी आमच्या सांगाता रावून आमची दुखां पुसता धैर्य दिता बोल दिता उजवाड दिता त्या सुमया मुखार आमी आसा तर त्या सुमयाक आमी नामान करया त्या सुमयाक आमी आराधन करया ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವಿಗೆ मोगच्या बाबांनी बहिणी आमच्या जिवितांत ताणें कितलें बरें केलां आमचो श्वास आमचें जिवीत आमचें सर्वस्व तो जावन आसा ताचे विणे म्हाका आनी तुका जिवीत ना मोगाचें न्हू ताच्या विणे म्हाका आनी तुका जियोंक साध्य ना आनी त्या देखून त्या सुमयाक आमी आराधन करया त्या सुमयाक आमी स्तुती करया ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಯೇಸಯ್ಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमची कूड अस्क जाताना आमच्या सांगाता कोणूच ना एक स्वरूपान बघताना आमचे बोळ आमची सकत
एका कडपा भशेन आमच्या बगलेक रावसो आमचो सुमी आमच्या मुखार आसा. तो सर्वस्व मोगाच्या बाबा बहिणी तो जावन आसा म्हज्या आनी तुज्या जिविताचें बळ सकत ताचे विने परत आमकां जिवीत ना. तर ह्याच सोमयाक आमी आराधन करया, स्तुती करया. कितलें आराधन स्तुती करता तितलीं आशिर्वादां तितलें बरेंपण आमकां हर एक ह्या गिताचें जावन वालता. देखून आमची तोंडां काळजां मनां उक्ती करया, त्या सोमयाक ಸ್ತುತಿ ಕರಿಯ, ಆರಾಧನಾ ಕರಿಯ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಏಸಯ್ಯ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆನಿ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆನಿ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. Alleluia, 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 Alleluia. യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ വന്ദനം, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ വന്ദനം, पवित्र साक्रामेंतांत हाजर आसाय सोम्या. आमच्या दिसपट्या जिवितान आमकां बरें करताय, आमच्या बगलेक तो रावताय सोम्या. तरी तुका आमी अर्घ दिता, तुका आमी होगलाप दिता, तुजी आमी स्तुती करता सोम्या. कित्याक तूं बरो देव, बरो करचो देव, आमच्या सांगाता रावचो देव सोम्या. तुका जावं आराधन, तुका जावं स्तुती, तुका जावं अर्घ, होगलाप, महिमा आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Sumistami bosyan. San Paulo Korinthgaram बरोवन पहिल्या कोरिंथकारां बरोवन अध्याय 8 वाक्या 6 म्हणटा, आमकां आसा एकच देव, ताचे सावन सर्व वस्तू आयल्यात आनी ताचेशी आमी वेताव. आनी आसा आमकां एकलोच सोमी जेजू क्रिस्त, ताचे मुखांतर सर्व वस्तू रचल्यात आनी ताचे मुखांतर आमी जी येताव. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मोगाच्यानो आमकां आसा एकच देव, एकच क्रिस्त सोमी जेजू. ताचेर आमचे पातयेनी, ताचेर आमचो विश्वास, ताचेर आमचो भावार्थ. मोगाच्यानो त्या देखून जेरमाया प्रवादी परत अध्याय 10 वाक्य 10 म्हणटा, पूण सर्वेस्वर खरो देव, तो जिवंत देव आनी सस्नीक राय, तो खरो देव, तो जिवंत देव. त्या देखून आमी आराधन करची, आमी स्तुती करची मेल्ल्या देवाक न्ही. आमचो देव जिवंत देव, कान दोळे तोंड सगळें आसचो, आमचे लागीं उलोवचो, आमचे विशयान चिंतचो, आमचो मोग करचो. खरो देव, जिवो देव आमच्या बगलेक आसचो. आनी तोच देव ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. आनी त्या देवा मुखार आमी बसून आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी. आनी त्या देखून तो जोब प्रवाद्यान म्हणली उतरां अध्याय 12 वाक्य 10 म्हणटा, ताच्या हातांत आसा हर एक प्राणयाचो जीव आनी हर एका मनशाचो स्वास.
हर एका ह्या संवसारांत आसलेल्या हर एका प्राणीचो जीव आनी मनशाचो स्वास ताच्या हातांत आसा. ताणें आमचें जिवीत चलोवन व्हरचें. तो स्वास ताणें आमकां हर एकल्याक दिल्लो मोगाचें न्हू. त्या देखून आमचें हर एकल्याचें जिवीत देवाचें वर्तें देणें जावन आसा. आमी हांगासर बसून आसली कोणीय म्हाका ह्या संवसाराक येचे, म्हाका संवसारांत एक जिवीत जायचे, म्हाका असलीं आवय बापाय तसलीं भाव भयणी आमी कोणीय विचारूं ना, आमी कोणीय कांय सांगो ना. बदलाक ताणें आमकां एका आवय बापाय मुखांत्र ह्या संवसाराक धाडला, आमकां जीव दिला आनी आमचें जिवीत हर एका दिसा हर एका घडये तो चलोवन व्हरून आसा मोगाच्या भावांनी भयणी. आनी ह्या संवसाराक धाडटा आसतना आमकां एका उद्देशा खातीर धाडलां आनी एका मिसावा खातीर धाडलां. हें आमी हर एकल्यान विस्वास जाय. आमकां खाली धाडीचें म्हणल्या खातीर ह्या संवसारांत जल्माचें म्हणल्या खातीर न्ही, पूण आमी ह्या संवसाराक आयल्या जाल्यार एका उद्देशा खातीर, एका मिसावा खातीर. तर आमी हांगा आयिल्लो उद्देश कितें? तर आमचें मिसाव हांगासर आयिल्लें कितें जावन आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आनी हें सादें सवाल, ह्या सवालाक आमी जवाब ल्हान भुरगीं आसता जावन तो आयकल्या आमी शिकल्या. आमी हांगा आयिल्ल्या कित्याक? हांगासर आसचें कित्याक? पयलें आमी हांगासर आसचें आमच्या देवाक जाणा जावन ताका वळखूंक, ह्या देवाचो मोग करूंक, ह्या देवाची सेवा करूंक आनी त्या उपरांत ताचो प्रतिफल जावन ताचे सांगाता सर्गार ससनाच्या ससनाक जियोंक. त्या देखून आमी हांगासर आयिल्ल्या. बश्टे येवना, उद्देश नासतना येवना, पूण एका उद्देशा खातीर, एका मिसावा खातीर आमी ह्या संवसारांत आयल्या. त्या देखून पयलो उद्देश ताका जाणा जावचें, ताका वळखुचें. दुसरें ताचो मोग करचो. तिसरें ताची सेवा करचें. आनी चवथें ह्या संवसाराच्या उपरांत ससनाच्या ससनाक ताचे सांगाता जियोवचें. आमी जियेल्ल्या त्या जिविताचो प्रतिफळ जोडोवंक पाटी ताचे सशी आमी वेचे मोगाचें न्हू. त्या देखून आमी हांगासर ह्या संवसारांत आयिल्ल्या मोगाचें न्हू. त्या देखून तो किर्तन 140 वाक्य 2 म्हणटा, म्हजी जिणीभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो, हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो. त्या देखून म्हजें सगळें जिवीत ताचें, सगळें जिवीत चलोवन व्हरचें ताणें. आनी त्या देखून म्हज्या जिवितांत हर एका घडये ह्या कुडींत स्वास आसता पर्यंत म्हजें काम इतलेंत ताका वळखुचें, ताका जाणा जावचें, ताचो मोग करचें, ताची सेवा करचें, ताची स्तुती करचें आनी ताच्या सांगाता जियोवचें. ह्या खातीर आमी हांगासर ह्या संवसाराक आयिल्ल्या मोगाचें न्हू. तर एक घडी आमचे दोळे धांपया, आमी नीट आमी बसया मोगाचें न्हू. आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी दवरया, उदारे दवरया. आमचें जिवीत आमचें न्ही, आमचें जिवीत आमचें न्ही, आमचें जिवीत ताणें दिल्लें. तो आमकां हर एकल्याक, म्हाका आनी तुमकां, आमकां हर एकल्याक आमच्या नांवान वळखता, नांवान उलो मारता. म्हजी आनी तुजी वळख ताका आसा. म्हज्या आनी तुज्या कुडी भितर, जिवा भितर हांव कितें भोगतां, कितें पिडा शिडा समस्या आसा, कितें चिंतना म्हज्या मतींत येतात, केदळ हांव बसतां, केदळ हांव उरतां, न्हिदतां, चलतां, हर एक संगती जनासो जिवो देव आमचे मुखार आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, हांव आनी तूं कितेंच न्ही, हांव आनी तूं कितेंच न्ही. आमचें जिवीत चलोवन व्हरचें ताणें, आमचें जिवीत तो जावन आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, म्हजें आनी तुजें काम ताची स्तुती गावचें, ताका आराधन करचें, ताका नमान करचें, म्हजें आनी तुजें जिवीत ताका समर्पण करचें. हें आमचें कर्तव्य, हें आमचें मिसांव, हें आमी हर एकल्यांनी करूंक आसा मोगाचें न्हू. तर ह्या घडये ह्या सुमया मुखार आमी बसून आसा, ताका आमी थँक्यू म्हणया,
ताका आमी तसो उपकार आमी आठोवया कित्याक हें जिवीत ताणें दिल्लें आज पर्यंत ह्या घडये पर्यंत हें जिवीत चलोवन व्हेल्लें ताणें हांवें न्ही तुवें न्ही म्हज्या आनी तुज्या पयशांनी न्ही म्हज्या आनी तुज्या शिकपांनी डिग्रीनी न्ही वा आनी कोणूय म्हज्या बायलेन वा म्हज्या घोवान म्हज्या भुरग्यांनी आनी कोणूय म्हजें जिवीत चलोवन येल्लें न्ही म्हज्या आनी तुजें जिवीत चलोवन व्हरचें ह्या धन्यान जिवीत दिल्ल्या धन्यान जिविताच्या दातारान त्या सोमयान तर त्या सोमयाक आमी थँक्यू म्हणया ताका आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया आमची जिवीताक आमी चलोवन व्हरया मोगाचें न्हू आमी ताका समर्पण करया ह्या घडये चलोवन तो चलोवन व्हरच्या खातीर ताणें आमकां हर एकल्याक विंचलां आमकां हर एकल्याक ताणें आपयलां आमकां हर एकल्याक ह्या संवसारान आमी जल्मोवच्या आदींच वळखूनचें ताणें तर आमचें जिवीत ह्या घडये ताका आमी समर्पण करया तसो उपकार आमी आठोवया त्या सोमयाची स्तुती आमी गावया आनी गावया गीत म्हाका सोमया जल्मा दीस तूं वळखताय तुवें विंचलाय तुवें आपयलाय तुवें अभिशेक केलाय सोमया तुमच्या कोंकणी भक्ती गितां बूक आसा तर पाण संको 364 364 Kasumya selmadin swislo tuja misawak makanemlo patkataw ni terkelo gaywi kurpen makane thailo Kasumya selmadin swislo तुझ्या मिसावाक माकानेमलो पातकाताव नितळ केलो दैवी कृपेन माकाने टैलो मुझे पहिले घडये तावन हांवें पोवी संवचार निर्मिले तुवें मुझे पहिले घडये तावन हांवें पोवी संवचार निर्मिले तुवें तुजें नांव पोविसा सोम्यांद येन राव मोचे सोवे तुझे नांव पोविसा सोम्यांद येन राव मोचे सोवे म्हाका सोमया सलमादी स्विस्तो तुझ्या मिसावाक म्हाका नेमलो पातकाताव नितळ केलो दैवी कृपेन म्हाका नेटयलो करूच्या चारी तुझे मिसा सोम्यांद येंदी तुझे बेसा करूंच्या चारी तुझे मिसा सोम्यांद येंदी तुझे बेसा तुझे नांव पोविसा सोम्यांद येन राव मोचे सोवे तुझे नांव पोविसा सोम्यांद येन राव मोचे सोवे म्हाका सोमया सलमादी स्विस्लो तुझ्या मिसावाक म्हाका नेमलो पातकाताव नितळ
दैविक कृपेन म्हाका नेटयलो म्हाका सोम्या सलमादी स्विसलो तुझ्या मिसावाक म्हाका नेमलो पातकांत हांव नितळ केलो दैविक कृपेन म्हाका नेटयलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भावन आनी भयणीनो, आज थोडो वेळ ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार आमी बसून आसतना आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया, आमच्या मिसावाचेर आमी नदर घालया आनी आमकां सोमयान ह्या संवसारांत जिवीत दिवन आमकां दिल्लें मिसांव आमी कितें केलां, कशें कर नासांव तें थोड्या मापान आज समजूंक आमी प्रयत्न करया. आतां हांवें सांगलें पयलें आमी हांगासर आयिल्लो उद्देश मिसांव ताका वळखुचें, ताका जाणा जावचें. आमकां कितले देव आसात? कितले? आमकां कितले देव आसात? एकच. थोड्यांक मस्त देव आसूंक बरो विचार आसो मा तुमकां परतून परतून विचारचें बरें. आतां मस्त देव म्हणटना थोड्यांच्या मतीन आसूंक बरो ओ हांव थंय देवळाक गेलां किंवां आनी खंय गेलां म्हणून हांव ते देव मात्र न्ही. आमच्या दिसपते जिवितांत ते सोन मस्त देव आसतात. जावंक बरो थोड्यांक पयशे म्हणलो देव संपूर्ण, थोड्यांक वस्तू म्हणलो देव, थोड्यांक इश्ट म्हणले देव, थोड्यांक तांचींत बायल भुरगीं म्हणले देव. म्हळ्यार आमी कितें म्हणचें, आमकां एकच देव जाल्यार पयलो जागो, पयलो मान, संपूर्ण पातयेनी संपूर्ण विश्वास ह्या सोमयाचेर. त्या लागून विचारलें आमकां कितले देव आसात. आतां तुमी तुमकांत विचारा, तुका ह्या सोमयाचेर, ह्या दनयाचेर संपूर्ण पातयेनी विश्वास आसा गे? हांव कितें म्हणटा, थोडे पडी आमी दोनीचेर पांय दवरल्यार आमी बुडटा म्हळ्या. दोनीचेर पांय दवरून पयन केलें जाल्यार आमी बुडटा, पडटा उदकाक. त्या लागून एकच दोनीचेर आमी पांय पयन केलें जाल्यार आमी शाबीत तरान सोबीत तरान आमी मुखार वेता. थोडे पडी जिवितांत कश्ट येताना, समस्या येताना आनी कोणी सांगूंक बरो थंय बोटाकर्शेन गेल्यार आनी खंय गेल्यार थंय बरेंपण जाता. थोडे पडी थंय वेता हांव. आनी खंय गेल्यार बुथाक एक कोंबो दिल्यार आनी घालें दिल्यार थंय गेल्यार बरेंपण जाता, थंय वेता हांव. आनी कोणी सांगता आत्तूर गेल्यार वा पवित्र जाग्यार गेल्यार थंय बरेंपण, थंय वेता हांव. एक देव ना, एक पातयेनी ना, हांगाय थंय थंय मस्त कडेन. आनी तवळ आमचें जिवीत बरबाद जाता, आमचें जिवीत देडेस्पर करून घेता, आमचें जिवीत नाश करून घेता. त्या देखून मोगाचे न्हू, आमकां आसा एकच देव, वो एकलो मात्र. आनी म्हजी आनी तुजी संपूर्ण पातयेनी विश्वास ह्या एका निजा देवार. तो आलसो न्ही, दोलसो न्ही, कितेंय येवं दी, कसलेय समस्या कश्ट येवं दी, कसलीय परिस्थिती येवं दी, हर एक घडये म्हजी पातयेनी तुजेर, म्हजो विश्वास तुजेर तूं आसाय, इतलें आमी सांगूंक शकता. त्या देखून आमी परतून विचारचें, आमकां वा तुमकां कितले देव आसात? एकच देव धैर्यान सांगताय, तें धैर्य ती पातयेनी तुका आसा. म्हाका एकच देव, आनी तो एकच देव जाल्यार त्या एकच देवाचेर पातयेनी जाल्यार तुजे जिवितांत आशिर्वादा, तुजे जिवितांत बरेंपण जाता मोगाचें न्हू. त्या देखून द्वितीनियम पुस्तक पोरण्या अध्याय 4 वाक्य 30 आनी 5 स्पश्ट करता, सर्वेस्परस देव आनी ताचे शिवाय हेर कोणूच देव ना म्हणून तुमी जाण जावच्याक ताणें तुमकां हें सर्व पळोवंक दिलां. त्या देखून ताचे विणे आमच्या जिवितांत दुसरो देव ना, तो एकलो मात्र. द्वितीनियम अध्याय 6 वाक्य 4 परतून म्हणटा, आयक इस्रायला, सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव, त्या देवा भायर दुसरो देव ना मोगाचें न्हू. आनी सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत अध्याय 7 वाक्य 22 दाविदाची उतरां, सोबीत उतरां. दावीद म्हणटा, सर्वेस्परा देवा, तूं व्हरतो
आमी आमच्याच कानांनी आयकलां तशें तुजे सारको दुसरो कोणूच ना, तुजे शिवाय दुसरो देव ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मोगाचेनो आमी जायतें आयकलां, जल्मल्ल्या त्या घडयेंत आमी आयकलां ह्या देवा विशयान. ताज्या उपरांत इतलीं वर्सां त्या दोतोनी वेळार, मिसा वेळार आनी विविध पवित्र जाग्यांक गेल्ल्या वेळार इतलें आनी तितलें ताज्या विशयान आयकलां. आमकां एकच देव, तो नीज देव, तो जिवंत देव, इतलें आयकल्या उपरांत थोडे बडी आमची पातयेनी आमचो भावार्थ दंडलता. कित्याक मोगाचें न्हू, थोडे बडी कश्ट आयिल्ल्या वेळार, थोडे बडी समस्या आयिल्ल्या वेळार, थोडे बडी पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार आमी म्हणचे आसा देव आसा गी, देव खंय आसा, देव आसलो जाल्यार आमकां अशें घडता गी. म्हाका उडास येता तें घडीत कांदामालांत, ओरिसाच्या त्या कांदामाल जाग्यार थोड्या वर्सां आदीं आमकां हर एकल्याक कळीत आसा त्या क्रिस्तांवाचेर जाल्लो तो हल्लो आनी क्रिस्तांवांक नास केल्ले, जिवेशी मारली, ती घडीतां आमच्या दोळ्या मुखार आसात. आनी तो लोक जल्मताना एक क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मालो न्ही, तांकां भावार्थाचें देणें मेळ्ळां. जेजू क्रिस्ताक तांणी वेंगल्लें, तो भावार्थ स्विकार केल्लो, पूण तांचेर ते कश्ट आयिल्ल्या वेळार, तांचेर ते आटेवीट आयिल्ल्या वेळार ह्या विशयान जायतें बरोवन गेलां, वाचलां, मुवी पिक्चरां काडलें आमी पळयल्यांत. आनी त्या लोकांचो भावार्थ जी तांकां जिवेशी मारतना तुजो भावार्थ नेगार कर, क्रिस्ताक सांगता म्हूण सांग, तुका आमी जिवोंक सोडटा, नाजाल्यार तुका कातरता, जिवेशी मारता. पूण कितल्या जाणांनी तेवळ आमी मरोंक तयार आसा, आमी मरोंक तयार आसा. म्हजो भावार्थ, म्हजी पातयेनी ताचेर एकल्याचेर मात्र, तो आमचो क्रिस्त, तो आमचो सोमी, तो आमचो सर्वस्व. थोड्यांनी तांच्या बायल भुरग्यां मुखार तांचे हात पाय जीब तकली कातरन वळून मेल्लीं धाकले कितलेगी आसात, पूण कोणूय तांचो भावार्थ सांगून ना, भावार्थ दंडळ ना. तीर पातयेनी तीर भावार्थ त्या सोमयाचेर तांकां आसलो. मोगाचें न्हू, त्या देखून हें कांदामालाचें घडीत आमकां हर एकल्याक एक वर्तें लिस्ट हांव दिता, आमचो भावार्थ आमची पातयेनी थीर करूंक. कित्याक मुखले दीस आमच्यात भारत देशांत आमच्या भावार्थाची परिक्षा जातली, आमकां कश्ट येतले, भावार्था खातीर कश्ट येतले. आमी तवळ कशें रावता, आमची पातयेनी तवळ कशें उरात. जर तर कोणी एकलो म्हणत तूं भावार्थ सांगशी, तुजें क्रिस्तांवपण सांगशी जाल्यार तुका जिवोंक सोडटा, आनी नाजाल्यार लागड करता, जिवेशी मारता. आमी कितें करता, आमी कितें करतले त्या विशयान आमी चिंतयांगी. आमचो भावार्थ तितलो गूंड, आमची तितली पातयेनी त्या सोमयाचेर आसा गी. मोगाचें न्हू, ह्या विशयान आज आमी इल्लेशें चिंतचें बरें, आमकां विचारचें बरें. म्हाका एकच देव गी, म्हजो देव जिवंत देव गी. ह्या देवाचेर म्हाका अखंड पातयेनी विश्वास भावार्थ आसा गी. म्हजो भावार्थ तितलो गूंड आसा गी. ह्या देवाक हांव जाणा जालां गी. जुआंव सुवांजेल अध्याय 6 सगळो अध्याय जिविताच्या उंड्या विशयान. आनी जेजू ताचे शिशा लागीं, लोकां लागीं, हांव म्हजें मांस तुमकां खावंक दिता, म्हजें रगत तुमकां पियोंक दिता. म्हजें मांस खाता तो केदींच भुकेवचो ना, तानेचो ना. म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता ताचे थंय हांव जियेता, तो म्हजे थंय जियेता. हें जायतें जेजून शिकयलें. शिकयतना थोड्यांक भोगलें, थंयसर आसल्ल्यांक ओखालें, तकलेंत पिसो जाला गे, हाजी मोत कितें पिरवाल्या गे, ओ कितें उलयता. आपणाचें मांस खावंक दिवचें म्हळ्यार कितें, रगत पियोंक दिवचें म्हळ्यार कितें. आनी मस्त जावन सोडून गेले ताका, मस्त जावन सोडून गेले. तो सोमाना, तो काले उलयता ताका गोत्तो ना, त्या देखून त्या जेजूक सोडून गेले. आनी तो वळो वाक्य 67 अध्याय 6 वाक्य 67 जेजू ताचे शिशा लागीं म्हणटा, तुमी म्हाका सोडून वचोंक चिंतात गी, तुमी म्हाका सोडूंक चिंतात गी, तुमी म्हजे तान वचोंक चिंतात गी. आनी तो वळो सिमोन पेद्रोन म्हणली उतरां, अपुर्बायची उतरां. सिमोन पेद्रो कितें म्हणालो, सोमया कोणा लागीं वचो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. सोमया कोणा लागीं वचो,
तुजे लागीं आसा जें जिवीत सासणीक जिवीत. मोगाल भावन आनी भयणीनो, आमकां विचारया, म्हज्या जेजूक हांवें अनुभव केला म्हज्या जिवितांत. आज हांव आनी तूं आमी म्हणूंक शकता, सोम्या तुका सोन्न खंय वेचें, तुका सोन्न खंय वेचें, कोणा लागीं वेचें. सोम्या तूं म्हजें जिवीत, तुजे लागीं आसा म्हजो जीव. आमी ह्या सोम्याक म्हणचें तें धैर्य, ती पातयेनी तो भावार्थ आमकां आसा गी मोगाच्या भावांनी भयणी. आनी एक घडीत मार्काच्या वांजेलान आमी वाचता अध्याय 5 वाक्य 21. थंयसर 2 नांवां आसात. एक जायराची धूव आनी रक्तस्रावाची स्त्री. आतां जेजू उलोवन आसतना, शिकोवन आसतना, सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्या पैकी एकलो जाहीर नांवाचो जेजू लागीं येवन कितें म्हणटा, म्हजी धूव कठीण पिडेन पडल्या, अस्वस्थ आसा, मरणाच्या तनेर आसा, तूं ये आनी तिका आपडू आनी ती बरी जातली. आनी जेजू म्हणटा, या आमी बाई सरया. आनी जेजू बाई सरलो. आतां बाई सरतना थोडे फावटी आमी तुळून अशें उलयतना आमी म्हणटा नाटकां दवलाय नाटकां म्हणून. एका ड्रामा भितर आनी एक ड्रामा. आतां जेजू जायराच्या धुवेक गूण करूंक या म्हणून बाई सरलो. आतां बाई सरतना लोक इतलो आसलो थंय येता. आनी ह्या लोकां मदें 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाच्या पिडेन वळवळची ती स्त्री आसली. आनी ती कितें म्हणटा आपणा इतल्याक तिणें मस्त वैजांचें वखात केलें. पवित्र पुस्तक म्हणटा मस्त दाक्तरा लागीं गेल्लें, मस्त वखात केलें, कांय बरेंपण जावना. ताच्या बदलाक तिचे आसले पयशे, आस्त बदीक हें सगळें वगडावन घेतलें तिणें, एंत वगडावन घेतलें. आनी ही स्त्री जेजू विशयान आयकल्लें. आनी आतां हो जेजू हांगा म्हणटाना ती कितें म्हणटा, फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली. फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली. आनी त्या पतीन त्या भावार्थान आंग वस्तूर आपडटा आनी ती बरी जाता. तिची रक्ताची जर वालची ती रावता. जेजूक कळटा आपणात हांव ती गूण जाल्ली सकत भायर गेल्या, गूण करची सकत गेली. तक्षण जेजू विचारता, कोणें म्हाका आपडलें. आनी सीस आसतात, लोक आसता, कित्याक ताच्या आंगार इतलो लोक पडटलो, कोणें आपडलें म्हणून विचारता. पूण जेजूक स्वस्थ कळीत आसलें आपणात हांव गूण करचे सकत एकल्याक वाडल्या. आनी तक्षण ही स्त्री मुखार येता आनी जें कितें तिका जालां तें तिका जेजूक सांगता. ही दुसरी काणी. आतां परतून ही काणी आखेर जावन येतना जायराच्या घरांत हांव येता जन आनी म्हणटात, तुजी धूव मेल्या, तुजी धूव मरोन पावली. आनी कित्याक त्या मेस्त्रीक कश्टूंचे उपाद करचे, त्या देखून मेस्त्रीन घरा येवचें नाका, ती तुजी धूव मेली आनी आपय नाका ताका म्हणून. पूण जेजूच्या कानाक ही उतरां पडलीं, जेजूच्या कानाक उतरां पडलीं. पूण जेजून कितें म्हळें, तूं कांय भियेनाका, तुवें सत म्हणल्यार मात्र सय. तूं कांय भियेनाका, तुवें सत म्हणल्यार मात्र सय. आनी ताच्या उपरांत जेजू घरा येता, थालिता कूम म्हणटा, चलये उठ म्हणटा, तिका जीव दिता तें दुसरें. पूण हांगासर मोगाल भावन आनी भयणीनो, जेजून म्हणलीं उतरां, तूं कांय भियेनाका, तुवें सत म्हणल्यार मात्र पुरो. आज आमी मोगाच्या भावांनी भयणी, आज आमकांत विचारया, तितली पातयेनी भावार्थ आसा आमचो, आमचो भावार्थ कितलो आसा. तूं कांय भियेनाका, तुवें सत म्हणल्यार पुरो. आमी पातयेता, सोम्याक तितली सकत आसा. तो एकलो देव, पवित्र देव, ताचे भायर कितेंच ना. त्या देखून लुका सुवांजेल अध्याय 1 वाक्य 37 म्हणटा, देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना, देवाक असाध्य जावचें कसलेंय ना. आनी रोमाकारां बरोवन सांबावलो अध्याय 14 वाक्य 8 म्हणटा, आमी जियेता जाल्यार सोम्याची, आमी मरता जाल्यार सोम्या खातीरच. जशें आसता जियेल्यार मेल्यार सोम्याचें. म्हळ्यार आमचें सगळें जिवीत ताचें, आमचें जिविताचो केंद्र तो, आमच्या जिविताचो सर्वस्व तो. ह्या संवसारांत, ह्या संवसारा उपरांत आमचें जिवीत ताचेंत. मोगाचे न्हू दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचेर एक घडी आमी दवरया.
आमकांत विचारया मोगाचेनो आमच्यात अंतस्करणाची जरती एक घडी या घडये करया मोगाचेनो आमकां समर्थन करचें नाका आमी पोटी मारचें नाका आमकांत विचारया एका निजा देवाचेर तुका अखंड पातयेनी विश्वास आसा तुका एकलोच तूं देव तुज्या जिवितान एकलोच तूं देव उरली जायचे वस्तू पैसे आस्त बदीक कुटुंबाची ही सगळी जाय नाका म्हणना पूण तुका पयलो तुज्या जिवितान पयलो जागो पयलो मान तुजी पातयेनी त्या एका निजा देवाचेर जेजू क्रिस्ताचेर गट आसा आमकां विचारया मोगाचेनो जर आमी अस्कत जर आमी विविध जाग्यांक वेचें सवय आसा जाल्यार देवळाक पळ्ळेक आनी खंय भटांगरशेन आनी खंयच्या जाग्याक वेची सवय आसा जाल्यार दोनीचेर पांय दोन मुखार वचूंक साध्य ना मोगाचेनो एका निजा देवाचेर मात्र पातयेनी एका देवाचेर मात्र विश्वास तवळ मात्र आमी बचाव जातले हांव तवळ मात्र आमचें जिवीत मुखार वेतलें मोगाच्या बाबा भयणी नाजाल्यार साध्य ना आज आमी समर्पण करया आज आमी निर्धार करया म्हजी पातयेनी म्हज्या देवाचेर कितेंय जावं कितेंय येवं म्हज्या देवाक हांव सांडचो ना म्हज्या सोमयाक हांव सांडचो ना म्हजी तीर पातयेनी विश्वास ताचेर मात्र एकल्याचेर आनी त्या सोमया कडेन मागया मोगाचेनो सडय म्हजो भावार्थ सोमयान थीर कर म्हजो भावार्थ सोमया म्हजो भावार्थ घट कर म्हण त्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाचेनो आनी त्या जेजूच्या पवित्र नांवाक आमी उलो मारया येसुवे निन्ना नामवे म्हज्या जिविताचें सर्वस्व तूं म्हजी पातयेनी तुजेर म्हज्या जिविताचें खडाप तूं सोमया म्हजो भावार्थ तुजेर एकल्याचेर मात्र सोमयाक आमी सांगया मोगाच्या बाबा आनी भयणी आमचो भावार्थ सडय आमचो भावार्थ थीर कर आमचो भावार्थ घट कर त्या सोमयाक आमी सांगया मोगाचेनो आमच्या जिविताक समर्पण करया आमी दलचे नाका हालचे नाका थीर काडपाचेर आमी रावया आमचें काडप सोमी आमचो भावार्थ ताचेर घट करया ताचेर पातयेवया ताका असाध्य म्हणलें कितेंय ना सगळें आमचे कश्ट दूख बेजाराई समस्ये पिडा शिडा आनी कितें आसा आर्थीक अडचणी सगळें ह्या घडये ताच्या पांयांतळ समर्पण करया सोमया हें सगळें आसा पूण तुजेर पातयेनी तुजेर विश्वास तूं एकलो पर्यार दिताय तूं एकलो म्हाका सोलोवन व्हरताय तुजेर मात्र पातयेनी सोमया तुज्या पवित्र नांवाचेर पातयेनी सोमयाक आमी सांगया आमचे सगळें समस्ये कश्ट पिडा शिडा आनी कितें आसा सगळें ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया आनी हें गीत आमी गावया ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಸಿದೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವೇ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಸಿದೆ ದೆವ್ವ ಓಡಿದೆ ರೋಗ ನೀಗಿದೆ ದೆವ್ವ ಓಡಿದೆ ರೋಗ ನೀಗಿದೆ ಪಾಪ ಶಾಪವೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿದೆ ಪಾಪ ಶಾಪವೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿದೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ ಕಷ್ಟವೇ ಬಂದರು ನಷ್ಟವೇ ಆದರೂ ಕಲ್ವಾರಿ ನಾಯಕ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ ಕಷ್ಟವೇ ಬಂದರು
ನಷ್ಟವೇ ಆದರೂ ಕಲ್ವಾರಿ ನಾಯಕ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ ಕಷ್ಟವ ನೀಗಿ ನಷ್ಟವ ತುಂಬಿ ಕಷ್ಟವ ನೀಗಿ ನಷ್ಟವ ತುಂಬಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದೆನ್ನ ಹರಸಿ ಕಾಯುವರು ಸಮಾಧಾನದಿಂದೆನ್ನ ಹರಸಿ ಕಾಯುವರು ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನಮಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ ಯೇಸು ನಾಮದಿಂದ ನಮಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಅದ್ಭುತವಾ ನಡೆಸಿದೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವೇ ಅದ್ಭುತವಾ ನಡೆಸಿದೆ ರೋಗವೇ ಬಂದರು ಬಾಧೆಯೇ ಬಂದರು ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವನು ರೋಗವೇ ಬಂದರು ಬಾಧೆಯೇ ಬಂದರು ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವನು ರೋಗವ ನೀಗಿ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿ ರೋಗವ ನೀಗಿ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆನಂದ ನನಗೆ ಕೊಡುವನು ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ನನಗೆ ಕೊಡುವನು ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನಮಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुगचनो दुसरें पयलीं आमी सांगलें ताका वळखूनचें ताका जाणा जावचें दुसरें ताचो मोग करचें आतां देवाचो मोग कर पयलें देवा वळखूनचें जाणा जावचें दुसरें देवाचो मोग करचें आतां देवाचो मोग करचें म्हळ्यार कितें द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 6 वाक्य 5 आमी वाचलें जाल्यार सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तीन सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर संपूर्ण तरान तुज्या देवाचो मोग कर तशेंच जोशुआ प्रवादीचें पुस्तक 23 अध्याय 11 म्हणटा सर्वेस्परा तुमच्या देवाचो मोग करूंक सत्राय घेया सर्वेस्परा तुमच्या देवाचो मोग करूंक सत्राय घेया आनी तशेंच जेजूनय लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 10 वाक्य 20 आनी 3 म्हणली 3 उतरां सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तीन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आतां देवाचो मोग करचें म्हळ्यार कितें मोगाचें न्हू देवाचो मोग करचें म्हळ्यार कितें आतां देव आमचो मोग करता पयलें ताणें आमचो मोग केला आनी त्या देखून ताणें म्हळां तुमी म्हजो मोग करा तो आमचो मोग करता त्या देखून आमी एकल्यानी ताचो मोग करूंक जाय आतां ताणें आमी ताचो मोग करे जाय म्हूण सांगलां जाल्यार आमकां असाध्य जावचें ताणें खंयचेंय सांगो ना आनी ताचो मोग करची ती सकत ती कॅपॅसिटी आमकां हर एकल्याक ताणें दिला आनी आमचे वरवीं देवाचो मोग करूंक तशें म्हळ्यार साध्य आसा तशें म्हळ्यार आमी हर एकल्यांनी ताचो मोग करूंक साध्य आसा आतां देवाचो मोग करचें म्हळ्यार खाली एक फिलिंग्स बोगना न्ही थोडे फुडें आमी देवाचो मोग करचें म्हळ्यार हांगासर बसून आसल्या वेळार ती बोगना वो त्या वयल्या अंताक आमी सोडटा
देव म्हजो कितलो मोग करता, हांवें देवाचो मोग करचें म्हळ्यार ती एक बोगना, देवा ती म्हजी बोगना. पूण मोग म्हळ्यार खाली बोगनांगी, मोग म्हळ्यार खाली बोगना मात्र गी. आतां आमच्यात बोवारी आमी नदर घाली जाल्यार मस्तू जाणां मोग करून काजार जातात. आमी पळयलां 10 वर्सां, 12 वर्सां, 13 वर्सां, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25 वर्सां मोग करून काजार जाल्लीं आसात. आनी ह्या दिसांनी एक बेजारायची गजाल कितें म्हळ्यार मस्तू लव मॅरेजस मोडटे जाता, मोग करून काजार जाल्ली मोडटे आसात. तेन्ना आमी कदाळय काजाराच्या शिबिरा वेळार आमी विचारचे एक सवाल, मोग म्हळ्यार कितें, मोग म्हळ्यार कितें. आतां इतलीं वर्सां मोग केला जाल्यार तो मोग म्हळ्यार कितें, मोग म्हळ्यार कितें. एक गडीत हांव सांगता, हें काणी न्ही, घडल्लें. एक चली डिग्री शिकप करनासल्लें आनी ताच्यात क्लासीन शिकचो एक तरणाटो ह्या चलयेच्या मोगार आसलो. वन वे लव आमी म्हणटा तो मोग करनासलो, पूण हे चेडू चली ताचो मोग करनाटलें. पूण वो ताच्या फाटल्यान पडल्लो, ताका इरिटेट करतलो, उपाद करतलो आनी म्हणटलो तुवें म्हजो मोग करचें, हांव तुजो मोग करतां, तुजे विना हांव जियोंक शकना, तूं म्हज्या जिविताचें सर्वस्व, म्हाका मस्त तुजो मोग आसा. पूण ह्या चेडवान मस्त तेंप ताका नेगार केलें, आयकना. मागीर हर एक पटी ताच्या फाटल्यान आसता पळोवन तें पातयेलें आनी तो तें चेडूं असो मोग करूंक सुरू करता. मस्त वर्सां मोग केलें, डिग्री जालें, ताच्या उपरांत दुसरे कोर्सा भरती जालें, थंय मोग केलो. लगभग 10 वर्सां मोग केलो. मोग करून काजार जाली, दोगांय काजार जालीं. काजार जावन थोड्या तेंपान हो तरणाटो आनी एका चलयेच्या फाटल्यान गेलो आनी एकले कडेन उलयतलो, ताचो मोग करतलो आनी तो शिरकोन पडलो ह्या बायले लागीं. आनी तो वळो हे बायल ताका विचारता, तुवें म्हणलीं उतरां त्या दिसा, तूं म्हजो इतलो मोग करताय, तुजे विना हांव जियोंक शकना, तूं म्हजो सर्वस्व, तूंचो म्हजो संवसार. आनी तो वळो वसलो त्या चलयेक म्हणलीं उतरां इतलें, म्हाका तुजो नीज मोग नातलो, ती बोगना मात्र, इन्फॅच्युएशन म्हणटा आकर्शण, तें आकर्शण मात्र, ती बोगना मात्र, म्हाका तुजो नीज मोग नातलो. त्या चलयेन त्या दिसा ताका सोडलें, गेलें, पिसांतूर जालें, मेंटल जालें, जायतें वखद ताका गेलें. इल्लेशें बरें जावन आयलें. आनी एक सैरीक पळयली, आनी एक सैरीक पळयतना एक ग्रेस्त चली, आनी एक सैरीक पळयतना तो चेडो हाचे कडेन काजो जावंक ओपल्लो हाच्या ग्रेस्त गाय खातीर. तें ताका कळ्ळें, ताका सोडलें. आनी एक सैरीक पळयली, आनी एक सैरीक पळयलें, तोय चलो असो मोग करता म्हणून दाखयतलो, पूण ताच्या पयशां खातीर, आस्ते खातीर, तेंय सोडलें. तिसरी सैरीक पळयली, तिसरी सैरीक पळय तो सिन्सियर चरको, बरोबर गो, नीज जावन तसो मोग करतलो. पूण ह्या चलयेच्या मतींत एक चिंताप भितर गेल्लें, दादले म्हळ्यार वा चले म्हळ्यार मोस करचें, दादले म्हळ्यार मोस करचें. आनी निमाणें कितें जालें म्हळ्यार ह्या चलयेन ह्या त्या जाणांची कुणी केली, ह्या त्या जाणांक जिवेश मारलें. कोणें 2 जाणांनी मोग करता म्हणलें, काजो जाता मुखार आयले ताच्या आस्ती खातीर, पयशां खातीर तांकां, आनी निमाणें तो प्रमाणीक मोग करतलो. पूण ताच्या मतीन तरी गेल्लें दादले म्हळ्यार मोस करतले आनी ह्या त्यागांक जिवेशी मारले. आतां प्रस्तुत तें जैलांत आसा, मेंटल जालां, सगळें ताजें जिवीत नाश जालें. पूण हाका कारण कोण? कारण तो काजार जाल्लो. हांव तुजो मोग करतां, संपूर्ण तुजे विनीं जियोंक शकना म्हणलो. मोगाचें हांवें कित्याक सांगलें, मोग म्हळ्यार कितें? मोग म्हळ्यार खाली बोगनांगी. आमी देवाचो मोग करता, आमी देवाचो मोग करता म्हळ्यार खाली तर बोगना मात्र गी. हांगा आसतना बरें भोगता, भायर गेल्ल्यानंत वा 1-2 दीस ती बोगना आसतात, तिसऱ्या दिसा मागीर तसो उडास ना. मागीर आमच्या संवसारांत, आमच्या राटावळीन मागीर कांय कश्ट येजे, समस्याचे, परतून ताचो उडास येता. ती बोगना, तो मोग न्ही. आतां देवाचो मोग कर, सगळें तुज्या काळजान, सगळें तुज्या मनान, सगळें तुज्या आत्म्यान, सगळें तुज्या सक्तेन, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. म्हळ्यार कितें? मोगाचें न्हू, देवाचो मोग करचें म्हळ्यार एक निर्धार, डिसिशन ऑफ लायफ, एक निर्धार. आतां निर्धार कसलो? पयले निर्धार, म्हज्या जिवितांत तुका एकल्याक मात्र पयलो जागो
तुझे विने म्हाका जिवीत ना. तो निर्धार देवाचो मोग करचे म्हळ्यार तो तूं एकलो मात्र म्हज्या जिवितांत म्हजेर संपूर्ण विश्वास पातयेनी तुजेर एकल्याचेर मात्र वो निर्धार वो डिसिजन. आतां लुकास वांजेल अध्याय 19 वाक्य 1 जकेवाची काणी आमी पळयला. जकेव पातकी सुखाकार ओके, पूण जेजूक भेटलो, जेजूचो अनुभव जोडलो आनी त्या घडये ताच्या जिविताचो निर्धार. आज तावन म्हज्या जिवितांत तूं म्हजे पयशे, म्हजे भांगर शिंगार, म्हजें हें नाका. हांवें कोणाक लुकसाण केलां, कितें वायट केलां तांकां बरो दिता, पूण आज तावन म्हाका तूं म्हज्या जिवितांत संपूर्ण तूं. सावलो आसलो पावलो जालो. दामास्काच्या वाटेर जेजू क्रिस्त भेटलो, त्या घडये ताच्या जिविताचो निर्धार. पयलें त्यात जेजू कश्ट दितलो, दग दितलो, पूण हांगसर निर्धार आनी मुखार म्हजें जिवीत तुजे खातीर तुजो मोग करता. आनी मोरता मर्यांत ताचे खातीर जियेलो आनी निमाणें ताचे खातीर जीव दिलो. मोगाचें न्हू. त्या देखून तो सांबावलो कोलसेकारांक बरोवन अध्याय 3 वाक्य 2 म्हणटा, संवसारी वस्तूंक गमान दिनासतना सर्गीच्या वस्तूक चड मान दिया. त्या देखून सर्गीची वस्त तो जेजू क्रिस्त, तो संपूर्ण, तो सर्वस्व म्हज्या जिवितांत म्हणलें उडासान दवरचें मोगाचें. त्या देखून ताचो मोग करचें म्हळ्यार हांवें सांगलें निर्धार ताका म्हज्या जिवितांत पयलो जालो एक. दुसरो निर्धार ताचे उपादेश पाळोवंक, ताचे कायदे म्हज्या जिवितांत पाळोवंक. त्या देखून देवाचो मोग करचें म्हळ्यार देवाचे उपादेश, देवाचे कायदे, देवाचे नियम आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमी पाळची. मोगाचें न्हू. ते देवा आमी ताचो मोग करचें म्हळ्यार. त्या देखून ह्यो 2 संगती आमच्या मतींत स्पश्ट आसूंक जाय. त्या देखून जुआंवच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 3 म्हणटा, देवाचो मोग करचें म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे. ताचे उपादेश तितले कठीण न्ही. त्या देखून आमकां असाध्य जावचे उपादेश ताणें दिवनात, आमकां साध्य अशे उपादेश ताणें दिल्यात. त्या देखून आमच्या जिवितांत, त्या देखून कीर्तन 40 वाक्य 8 म्हणटा, तुजे कुशेक पाळो दिवंक म्हाका संतोश, तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या देवा म्हज्या काळजांत आसा. तुजे कुशेक पाळो दिवंक म्हाका संतोश, तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या देवा म्हज्या काळजांत आसा. तर मोगाचें न्हू. परत एपडी दोळे धांपिया, एक घडी दोळे धांपिया. आमी आमकांत विचारया, हांव नीज जावन देवाचो मोग करतां. आज देवाचो मोग करचें म्हळ्यार एक दृढ निर्धार, डिसिशन ऑफ माय लायफ, एक दृढ निर्धार. म्हज्या जिवितांत पयलो जागो तुका, म्हज्या जिवितांत तुजे उपादेश, तुजी नियमां हांव पाळटां. ओ निर्धार. मोगाचें न्हू. आज आमी वो निर्धार घेवया. मोगाचें न्हू. ताचो मोग करूंक आसा. त्या देखून आमी हांगासर आसचें. ताणें आमचो इतलो मोग केला, ताचें जिवीत आमचे खातीर ताणें जरयलां. आज आमी ताचे खातीर मोराचें म्हणना, पूण ताका म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत पयलो मान, पयलो जागो. आनी ताणें दिल्ले ते उपादेश हांवें आनी तुवें पाळचे. आमी अस्कत मनशां कश्ट आसात, पूण ताची कृपा. त्या देखून तर ताणें म्हणलें, तुमकां आतां पर्यंत सोडून वचना, हांव पवित्र आत्मो दितां. आनी पवित्र आत्मो आमचें बळ, आमची सकत मोगाचें न्हू दिसपट्या आमच्या जिवितांत पवित्र आत्मो आमचे सांगात आसा, आमकां बळ दिता. आमी देवाचो मोग करूंक ताची कृपा आमच्या जिवितांत भोगच्या खातीर. मोगाचें न्हू. तर ह्या घडये आमी पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. स्वादीक आत्म्या, पवित्र आत्म्या, हें गीत आमी गावया. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमचें जिवीत ह्या घडये भरच्या खातीर. मोगाचें न्हू. आमी आमचें जिवीत त्या पवित्र आत्म्याक ह्या घडये आमी उक्तें करया. मोगाचें न्हू. तो पवित्र आत्मो ताची सकत कृपा आमचेर वचून दी. आमी संपूर्ण तरान ताचो मोग करूंक, ताका पयलो जागो ताणें दिले ते उपादेश पाळोवंक,
आमकां करपा सकत दी म्हणून ह्या घडी आज आमी ताचे कडेन मागया. आमचें जिवीत ताका आमी समर्पण करया. जावं पुरो आमी अस्कत मोगाचें न्हू, आमचें तें उणेंपण आसा, आमचें तें जिवितान अस्कत गाय आसा, सोडून घडलां घडता. आज सगळें आमकां आसा तशें ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. आमी लिपोवचें नाका. आमच्या जिविताची हर एक घडी, हर एक आमी कितें करता ताका कळीत आसा. ताच्या दोळ्यां भायर आमी कितेंय करूंक जायना. तेका लागून संपूर्ण तरान आमचें अस्कत जिवीत, अस्कत सायब ताच्या पांयां तळ आमी उक्तें करया मोगाचें न्हू. ताका आमी सांगया, तुजे उपादेश पाळूंक आमी सुकोन पडल्या, तुजे कायदे पाळूंक आमी सुकोन पडल्या. सुमी आमकां करपा दी. पवित्र आत्म्यान ह्या घडये अभिशेक कर. तुज्या त्या मजतदाराक पवित्र आत्म्याक आमचेर वत आमकां अभिशेक कर म्हणून ह्या घडये आमी सगळ्या मागया मोगाचें न्हू. आमी सगळ्या उबे रावया, दोळे आमी धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उक्ते दवरया, उबान धरया आनी मागया मोगाचें न्हू. पवित्र आत्म्याक घेवया, पवित्र आत्म्याचे सकत आमी घेवया. पवित्र आत्मा आमचे भितर येताना आमकां बळिश्ट करता, आमकां बळवोन करता, ताच्या कुरपेन सक्तेन भरता मोगाचें न्हू. आमच्या अस्कत गायचे जैत करूंक बळ मेळटा, कुरपा मेळटा. आमचे ते आसली पिडाशिडा, आमचे ते आसले उणेपण, अस्कत गाय समस्ये सगळे इत्यार्थ जाता मोगाचें न्हू. तर ह्या पवित्र आत्म्याक आमच्या कुडीन, आमच्या जिवितान आमी घेवया, आमच्या जिविताका उक्तें करया मोगाचें न्हू. ये पवित्र आत्म्या ये, आमचेर ये म्हणून ताका आमी उलोवमान आमच्या जिविताका ह्या घडी आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. स्वाधिकतम्या पवित्रतम्या Come Holy Spirit, come. Come Holy Spirit, come. Anoint all these, my brothers and sisters, those who are present before you. Anoint them. Anoint them. Touch them. Heal them. Give your power. Give your power to them to overcome all the weaknesses of their life. Give them the strength to follow your commandment in the day to come. ये पवित्र ये या भावा बहिणी की आगडी अभिषेक कर, अभिषेक कर, अभिषेक कर. तुझ्या कृपेन भर पवित्र तुझ्या उपादेश पाळून सकती कृपादी तुझ्या कुडीन असले पिडाशिडा, तुझ्या थंय असले समस्ये या घडये तू इत्यार्थ कर, गुण कर, बरी भलायकी बरेपण तांकां दी, ताचे मोतीक समाधान संतोष दी. पवित्र आत्म्या सोम्या तुझ्या आत्म्याक वत सोम्या वत तुझ्या आत्म्याक या भाव बहिणीचे दार, तुझ्या आत्म्याक या भाव बहिणीचे अभिषेक तुझ्या पवित्र आत्म्यावर तांकां आपोळ सोम्या हर एक भाव पवित्र आत्म्यामुळे या घडये तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी तांच्या सगळ्या कुडी वाळून सोम्या आपोळ सोम्या आपण हर एक भाव बहिणीक आपण हांगासर हर एक भाव बहिणी तुझ्या पांयां समर्पण करता सोम्या. ठीक आहे, ते सामान घेऊन हांगा राहिला तुझे पाथ्य मायना तुझे विश्वास दवर तुझे मदत दी कृपा सोम्या. तुझ्या आत्म्याक अभिषेक पवित्र आत्म्या सही करून कृपा दे सोम्या. दार तुझ्या अभिषेक स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मुझे तैराओ कोये विस्मित बोधेना पवित्रत्म्या विस्मित बोधेना पवित्रत्म्या जीविताची पवित्रत्म्या जीविताची पवित्रत्म्या भलायके दातारा पवित्रत्म्या भलायके दातारा पवित्रत्म्या सदा काळजी उंच्या पवित्रत्म्या सदा काळजी येऊच्या पवित्रत्म्या स्वाधिकतम्या पवित्रत्म्या वेदिस्तु देवोन ये स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मुझे
आमचे थंय रावंक ये सदांच सदांच तूं रावंक ये. एक घडी आमच्या काळजांत हांव थँक्यू म्हणया जेजूक, ताका आमी अर्गां दिवया, तसो उपकार आठवया, ताचे कृपेन आमकां भरल्या, ताचे शक्तीन आमकां भरल्या. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 बसया. मोगचेनो तिसरो वांटो आमी हांगासर आसा देवाची सेवा करूंक, देवाची सेवा करूंक. आतां देवाची सेवा करची म्हळ्यार कशी, त्या देखून ह्या उपादेशाचो आनी एक वांटो आमकां सांगता, तूं जो करताय तशें तुज्या पेल्या सोयी मोग कर. तूं जो करताय तशें तुज्या पेल्या भाव भयणी सो मोग कर. आतां देवाची सेवा करची म्हळ्यार आतां तो देव दिसना, तो ना दिसतो देव, पूण आमी बाबार्थान वळखता. आतां तो देव दिसना, पूण त्या देवाची सेवा करची. आमी दिसपट्टे आमच्या जिवितांत आमच्या दोळ्यांक कोण पळय दिसतात त्या देवाची सेवा कर. त्या देखून आमी एकामेकाक देवाची प्रतिरुपां. त्या देखून तूं उत्पत्ती पुस्तक आमकां स्पश्ट करता, देवान आमकां रचलां. अध्याय 1 वाक्य 27-28 कितें म्हणटा, देवान आमकां रचलां ताच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची रचल्या. त्या देखून हांगासर आसलीं आमी हरएकलीं देवाची प्रतिरुपां. देव आमचे थंय वस्ती करता, देवाचें बिडार हांगासर आसा, आमी देवाची प्रतिरुपां. त्या देखून देवाची सेवा करची म्हळ्यार एकामेकाची सेवा करची, एकामेकाच्या गरजांक पावोवचें, एकामेकाक बरें करचें. आनी त्या देखून तूं जेजू ताचें मिसांव काम सुरू करतना सिनोगांत उबे रावल्या वेळार इजाया प्रवादीच्या कवळो ताका दिलो. ताणें काले म्हणून वाचलें, देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा, दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, दनसटेल्यांक सौकासाय दिवंक, बंद आसल्यांक सुटका दिवंक, भुकेल्यांक खाण दिवंक, ताणेल्यांक पियोंक दिवंक, बंद नासल्यांक सुटका दिवंक, सर्वेस्पराच्या दायमाचे वारस परगट करूं म्हूण म्हाका अभिशेक केला. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आणि ताणें तेंत केलें. पवित्र स्नान घेतलो जेजू, बरें करीत गेलो, सगळ्यांक बरें करीत, हर एकल्याची सेवा करीत, हर एकल्याच्या गरजांक पावतीत ताचें सगळें जिवीत ताणें पेल्याच्या सेवेंत ताणें जरयलें आनी जरयलें आनी जरयलें. जेजून ताच्या सेसांचे पांय धुले आनी निमाणे ते पांय धुवन जाल्या उपरांत ताचे सिसा लागीं विचारलें, हांवें तुमकां कितें केलें म्हूण समजलें मू? आनी मुखार म्हणटा, जर हांवें तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुयचे. एकामेकाचे पांय धुवचे म्हळ्यार एकामेकाची सेवा करचे, एकामेकाच्या कश्टा दुखांनी पावोवचें, एकामेकाक आदर्सूंचें सुदारसूंचें, एकामेकाक बरें करचें. हें आमचें हर एकल्याचें मिसांव. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा, म्हज्या नांवान म्हज्या अती ल्हानांतल्या एका भावाक वा भयणीक एक कोप शेळें उदक तुमी दितात जाल्यार ताचो प्रतिफळ तुमकां सूख आसना. आनी तें तुमी म्हाकात केल्ल्या बरें, तें म्हाकात तुमी केल्ल्या बरें. आनी निमाणें मोगाचेनो हो संवसार सोंपोवन वयर वेताना सर्गींच्या त्या बागलार आमची झरती जावचें तेंत. त्या देखून मातेव वाचोवांजेल अध्याय 25 वाक्य 31 परतून आनी परतून आमी हर एकल्यानी वाचीचें. अध्याय 25 मातेव वाचो वाक्य 31 आमची निमाणी झरती कशी जाता. हें बश्टें बरोवन घालूं ना, हें सत, हें बश्टें बरोवन घालूं. आनी थंयसर 2 वांटे जातले, बोकड्यांक एका कशी बोकड्यांक आनी एक कशी. आनी उजव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, येया म्हज्या बापाचो आशिर्वाद जोडलेल्यानो, हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव ताणेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें,
हांव उगतो आसलो तुमी म्हाका पांग न्हेसोंक दिलें, हांव बंद येत आसलो तुमी म्हजी भेट केली आनी म्हज्या गरजांक तुमी पावले. आनी तो वळू ती भाग्यवंता ताका विचारतात की खेदाळा सोमी तुका आमी खावंक दिलें, खेदाळा सोमी आमी तुका पियोंक दिलें, खेदाळा सोमी आमी तुजी भेट केली, खेदाळा तुका आमी न्हेसोंक दिलें, पांघरूंक दिलें. आनी तो वळू जेजो म्हणटा जे कितें तुमी म्हज्या हाती ल्हाना भावा मदल्या एकल्याक केलां तें म्हाकाच तुमी केलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मोगाचेनो सांत फ्रांसीस आसिसी ताची जिविताची एक घडीत एक दीस त्या गोड्याचेर पैन करून वेताना ताच्या कुडीचेर दोगलो आसलो, बरी मस्तायकी न्हेसून आसतलो. तो वेता आसतना एक भिकारी मार्गाच्या देगेन हिवाक सगळी ताजी कूड आकुडतेली वा कामतलो सगळो. तो देंवता, आपणाचो दोगलो पिंता, एक उडको त्या भिकाऱ्याच्या आंगार पांगोरता आनी तो मुखार वेता. आनी त्या दिसा राती एका दर्शनांत सोमी ताका दिश्टीक पडटा आनी ताणें दिल्लो तो अर्दो कुडको त्या भिकाऱ्याक जेजूच्या खांद्यार तो पळयता, जेजूच्या कुडीचेर तो पळयता. आज आमी आनी एका भावा भयणीक आमी कश्टान पावतना तांकां आमी बरें करतना हें आमकांय घडटा मोगाचेनो, आमच्याय जिवितान जाता. तेलगू न्हू जायते फावटी आमी आयकल्ली सांगणी सर्गाक वेची वाट पेल्याच्या आंगणांतल्यान, सर्गाक वेची वाट पेल्याच्या आंगणांतल्यान म्हणजे म्हजो आनी हेरांचो सम्मान. हांव कशें हेरांच्या गरजांक कश्टदेलेच्या गरजांक पावता ताचेर आमची बचावी मोगाचें. त्या देखून वातिकान दुसऱ्या विश्वासभेचें दस्तावेज आधुनीक संवसारांत उजवाड हें आमकां स्पश्ट सांगता की आमची एक एकल्याची बचावी न्ही, सामुहीक तरान आमची बचावी. त्या देखून हांवें म्हज्या भावाक भयणीक कशें वळखलां, कशें तांची सेवा केलां, कशें तांच्या गरजेक पावलां हाचेर वंदून आमची एकवटी तरान आमची हर एकल्याची बचावी. हांव एकलो कितलो भाग्यवंत, कितलें मागणें केलां, कितलें दान धर्म केलां, कितलें हें गरजेचें नाम ना, पूण सांगाता एकवटान आमी कितलें जियेल्या, एकामेकाक कशें भाव आनी भयण म्हूण वळखल्या ताचेर वंदून सामुहीक तरान आमची हर एकल्याची बचावी मोगाचें. सुरविल्ल्या पवित्र सभेचे धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकाचेर अध्याय 2 वाक्य अध्याय 4 आमी नदर घाली जाल्यार ते उंडो मोडच्यांत सांगाता मेळटले, एका घरांत उंडो मोडूंक सांगाता मेळटले आनी ताच्या उपरांत तांचें म्हणलें कितें आसलें तें सगळें सांगाता घालून एकामेका वांटून दितले. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणी नातलो, एकलो आनी एकल्या खातीर, सर्वां एकल्या खातीर. म्हळ्यार हर एकल्याच्या गरजांक ते पावतले, हर एकल्याक बरें करतले मोगाचें न्हू. आज आमी आमकांच विचारया, आज आमकां आनी एका भावा भयणी विशयान पडोवन गेला, कश्टतेल्यांच्या विशयान आमी चिंताव, तांचे गरजे पावता, सेवा करता. मस्तपणी म्हाका बेजार जावचें, आमच्याच घरांनी एक कार्यक्रम आसतना आमी कितलो लाखांनी पयसो करशिता जावंक बरो काजार आनी खंयचेय सांबराम आमी लाखा गटल्यान करशिता मोगाचें न्हू. थोडे बडी आस्पत्रे गेल्ल्या वेळार थोडे बडी एक बिल बांदूंक पयशे नान, एक दुर्बळ्यांक एक घर बांदूंक शिकपाक घुमोवंक ना, समागट्ट पांघरूंक न्हेसोंक ना. आमचींत भाव भयणी दुसऱ्या न्ही, आमचींत कातोलिकां, आमचींत क्रिस्तांवां एका कुशी आमचे संभ्रम दराबस्त आमी करशिता. पूण आनी एक वांटो आमचींत भाव भयणी आनीकी कश्टातात, आनीकी दुर्बळी, आनीकी जेवंक खावंक सोमाना असल्या परिस्थितीन आयिल्लीं जायतीं आसात. तांचे विशयान आमी कांय चिंता. म्हज्या खर्चांतलो इल्लोसो वांटो दुर्बळ्यांक, संपूर्ण न्हय इल्लोसो, ह्या विशयान कांय म्हणी चिंताप आमचें तें बरें मन येता गी आसा गी ह्या विशयान इल्लेशें चिंतचें मोगाचें न्हू. हे आमी मिस्तेर समजाजे, कित्याक आमी हांगा देवाची सेवा करची म्हळ्यार आमच्या भाव भयणीची सेवा करची, एकामेकाच्या कश्टांक पावचें मोगाचें न्हू, एकामेकाच्या दुखां बसची. तरी करून केवळ आर्थीक तरान मात्र न्ही, पयशे दिवचे मात्र न्ही, ताचे की चड आमची मोगाची उतरां, बुजोवणेची उतरां, धैर्य दिवची उतरां. खंय एक कुटुंबांत मरण जालां, अवचीत मरण जालां वा आनी कितें घडलां
आमी भेट करची बुजोवचें धैर्य दिवचें सांगात दिवचें हें आमच्या जिवितान घडायचें तारी करून आतांचो पाप सैब तो शब्द उपयोग करता एकंपनीमेंट निरंतरी सांगात खाली एक घडये वेचे येवचें न्ही बदलाक असल्यांक आमी निरंतर सांगात दी जाय भेट करी जाय धैर्य दी जाय उत्तेजन दी जाय तांची पाट आमी तापडी जाय हें आमच्या जिवितान आमी करीचें मोगाचें न्हू देवाची सेवा करचें तें तो दिसना दोळ्यांक दिसचे देव हांगासर आसात आमचे बोवारी आसात तांच्या गरजांक आमी पावपा जाय तांची सेवा आमी करी जाय तांकां आमी पावपा जाय मोगाचें न्हू हें आमचें मिसांव हर एकल्याचें तर एक घडी आमच्या परत आमी दोळे धांबया मोगाचें न्हू आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया आमचें मन काळीज कितें एक घडी आमी पळोवया मोगाचें न्हू हेरांच्या कश्टांतय हेरांच्या दुखांतय हेरांच्या समस्येंतय हेरांच्या रडण्यातय म्हजें मन कितें तें करगता तांच्या गरजांक पावोवचें बरें मन उदार मन आमचें थंय आसा आमकां सर्ग नाका गी सर्गाक वयची वाट पेल्याच्या आंगणांतल्यान तर म्हाका आनी तुका सर्ग नाका गी तें जिवीत नाका गी शाश्वीत तर मोगाचें न्हू आमी बरें मन दाखोवया आमचेच वाड्यान पयलें आमचेच शेजारा कोणी कश्टातात आमी तसल्यांक सांगत दिवया उत्तेजन दिवया दुकानांचे बसया धैर्य दिवया आनी आर्थीक तरान जावंक बरो कुमो कितें दिवंक साध्य आसा आमी आमचेच बोवारी पयिल्लें आमचींत भावना तांचे विशयान आमी चिंतया मोगाचें न्हू असलें मन असलीं बोगणां आमचे ती जिवी जावच्याक आज आमी मागया आनी त्या सुमयाच्या नांवाक आमी उलो मारया ते सुमयाच्या नांवाक आमी उलो मारया सुमयाचें तें नांव पवित्र नांव आमकां हर एक लागीं ताज्या सुमयाच्या काळजा सारकें आमची काळजां करून दी आमची काळजां कालतीं बोळी जेजूचें काळीज कणवळ्यान भरलें ताच्या दोळ्यांतल्यान दुखां देंवलीं तो बिरमोत पावलो आज आमी एकामेका थंय बिरमोत पावूंक आमचें काळीज तें कडवळोंक रोडोंक आमच्या दोळ्यांतल्यान म्हज्या भाव भयणीच्या कश्टांनी दुखां वळोंक आनी म्हज्या दिसच्या ह्या भावंडांची सेवा करूंक उदार मन बरें मन आमचें थंय रस मन त्या सुमया कडेन ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू आनी हें गीत गावन त्या सुमयाची कृपा आमी मागया सुमयाचें नांव आमी धावया सौम्याचें नांव आमी गावया सौम्याची स्तुती करया सौम्याच्या नांवाक महिमा दी म्हूण स्तुती ताची करया सौम्याचें नांव आमी गावया सौम्याची स्तुती करया सौम्याच्या नावाक महिमा दी स्तुती ताची करया कितें बरें नांव ताचें सौम्याचें नांव सगळो लोक घासता ताका सगळ्या गांवान गांव संवसारार ताचें नांव सदां सदैव सांव रस्ता म्हाका वाकाणूंक देखून पळयता हांव सौम्याचें नांव आमी गावया सौम्याची स्तुती करया सौम्याच्या नांवाक महिमा दी स्तुती ताची करया सोमेस्तान बरें केल्लें सौम्याचें नांव पिडेस्तान गूण केल्लें व्हरतें ताचें नांव मेल्लेल्यांक जिवन केल्लें पवित्राचें नांव सांडून गेल्ल्यांक पाटी हाडून जिवीत दिल्लें नांव सौम्याचें नांव आमी गावया
सौम्याची स्तुती करूया सौम्याच्या नावा महिमा देवा स्तुतीताची करूया सौम्याचे नाव आम्ही गाव्या सौम्याची स्तुती करूया सौम्याच्या नावा महिमा देवा स्तुतीताची करूया सौम्याच्या नावा महिमा देवा स्तुतीताची करूया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगचनो निमान वांचो ताचे संगता ससनाच्या ससनाक सर्गींच्या राजांत जियोंक मोगाचनो त्या देखून आमी हांगसर ह्या संवसारान आसचे त्या जिविताचेर नदर दवरनो थंय वसोंक आसा तें शाश्वीत आनी तें जिवीत सोबीत आनी तें जिवीत आपणावचे खातीर आमी हांगासर आसचे हें सगळें पयन तयारेचें हें पयन मोरणा वरवीं सोंपता पूण तें मुखार वेता सर्गींच्या शाश्वीत निवासाक सर्गींच्या घराक मोगाचें न्हू आनी त्या देखून त्या पयना कुशीन आमी सोमकोन आसचीं त्या देखून तें जिवीत आमी दोळ्या मुखार दवरून ह्या संवसारांत आमचें पयन हर एक दीस आमी जियोवचें त्या देखून आमी देवाक वळखोवचें देवाचो मोग करचें देवाची सेवा करचें तो प्रतिबळ जोडच्या खातीर त्या देखून तो मातेव वासोवांजेल अध्याय 5 वाक्य 12 म्हणटा जेजू 8 बागी विशान उलयल्या उपरांत निमाणे सांगता संतोष आनी उल्हास पावा कित्याक सर्ग राजांत यथेश्ट प्रतिबळ तुमकां तयार आसा संतोष आनी उल्हास पावा हांगासर हें जिवीत सोबीत जिवीत बरें जिवीत जियेल्या उपरांत हाळे प्रतिबळ आसा सर्गींचें राज तुमचें तें शाश्वीत घर तें दायज तुमचें आनी थंयसर वचोंक आसा म्हणा आनी सांपावलूय ताचे जिवितान आमकां तेंत म्हणटा तो आमचे खातीर मेला आमचें जिवीत आमचें सगळें पातकी जिवीत ताणें ताच्या रक्तांत धुवन नितळ केलां आनी आमकां एक जामीन जाला सर्गींचे राजाक वचोंक तो आमचे खातीर मेला एक जामीन कशें जामीनदार जावन आमचे खातीर ताचें जिवीत ताणें समर्पण केलां आमची पातकां ताणें धुवन नितळ केल्यान म्हणटा मोरनाच्या मिसाची मास्तुती आमी आयकलें जाल्यार थंयसर पयलें मास्तुती आमी आयकता मरण कोणाकच सुखाना म्हूण आमकां दूख भोगतात तरी आमार जिविताची बसोवणी आमकां बुजोवन दिता सर्वेस्परा तुज्या बाबार तेंचें जिवीत सराना बगा तें बदलता आनी सर्गार ससनाचो निवास तयार जाता मोर्ण म्हणटाना दूख बेजाराय पूण तितलें आखेर जायना सर्गीचो निवास आमकां तयार जाता देवाच्या घरांत आमी वचोंक आसा मोगाचें न्हू जेजू कुर्साचेर घालतना उजव्या कुशीक एक सोर दाव्या कुशीक एक सोर आनी दाव्या कुशीचो सोर जेजूक शिराप दितलो देवाच बोध जाल्यार तूंय सकला देव आमकांय बचावी कर पूण तो उजव्या कुशीचो कितें म्हणलो सुमया तूं सर्गा राजाक वेताना म्हजोय उडास कर त्या राजान म्हाकाय एक जागो दी आनी तक्षण जेजून कितें म्हळें आजच म्हज्या सांगाता त्या वायुकुटान तूं आसतलोय आजच म्हज्या सांगाता तुवें आसतलोय तें भाग ताणें मागलें मोगाचें न्हू आज आमी ह्या संवसारान मागचें तेंत मोगाचें न्हू तेंत जिवीत आमी आशेवचें तें हो संवसार म्हणलो 4 दिसांचो तंबू आज आसा फाल्यां आसा केदाळा वेता कसो वेता नेनाव मोगाचें न्हू प्रत्येक जण फाटल्या 2-3 वर्सांचेर नदर घालता आनी कोरोना पिडा आयल्या उपरांत केदे मनीस नांव नासतना म्हणल्यार बरें गेले कितलीं व्हडो कामां केल्ले नांव नासतना म्हणल्यार बरें गेले म्हाका उडासाचो एकल्याचें मोर्न व्हडलो मनीस जायतीं बास्सां आसात जायतीं कोरियर सर्वीस आसा कितल्या जाणांक काम दिल्लो कोरोनाच्या पिडेक वळख जालो आनी निमाणें थंयसर ताजें मोर्न उखलून व्हरूंक म्हणल्यार बरी
कुटुंबाची समेत लागीं येवंक नाटली तसली कठीण परिस्थिती दुखाची परिस्थिती हांवें पळयली आसा जायतो पयसो आस्तबदीक आसलें मोर्न कदाळा कशें येता तें आमी नेनाव मोगाचें न्हू कितलेंय आमी पूण जायलें रास केलें जाल्यार सगळें 4 दिसांचें त्या देखून आमी वांजेलांत आयकता हांव तो एकलो ग्रेस्त मनीस ताणें कोठारां मोडलीं कित्याक ताच्या शेता बाटांनी जायतें पीक जाल्लें बेळें जाल्लें तो म्हणटा सगळें म्हजें मोडटा सगळें दास्तान करता आनी म्हणटा गम्मत मार खा पिये दाराबस्त दास्तान गेल्लें आसा आनी 73 राती ताका देवाचो ताळो आयको म्हणलो कितें हत्त पिश्या आयचे राती तुजो जीव घेवचार आसा तर तुवें पुंज आयलेलें कोणाचें जातलें तेरे मोगाचें न्हू आमी पुंज आयचे पयिल्लें सर्गीचें राज देवाक आमी पुंज आयचे तो आमचे जिविताचें सर्वस्व आनी तो वळो आमचें जिवीत शाबीत वेतालें मोगाचें न्हू तर परत निमाणे आमचे दोळे एक घडी आमी धांपया आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदार दवरया नीट आमी बसया मोगाचें न्हू उडास दवरया म्हणून मोगाचें न्हू 4 दिसांचें जिवीत आज आसा फाल्यां सांगीन गोत्त ना कोणाय की 4 दिसांचें जिवीत मोगाचें न्हू आज आसा फाल्यां आसा कोणाय की म्हज्या वा तुज्या जिविताची भद्रती ना ओ जीव म्हज्या वा तुज्या हातान ना खंयच्याय घडये तो फुटोवंक पुरो आकेस जावंक पुरो मुग्धोवंक पुरो मोगाच्या भावा भयणी पूण एक सत सर्गींचें शाश्वीत घर आसा बापाचें घर आसा व्हडा सूख संतोश असो गांव तो त्या गांवाक आमी वचूंक आसा त्या देखून मोगाचें न्हू सगळें आमचें पयन तयारेचें प्रिपरेशन फॉर दॅट इटर्नल लायफ आमी म्हणटा त्या शाश्वीत घरा वचूंक तयार आय पूण आमी थोडे फावटी जी येता वत्तू संवसार सर्वस्व आंगत्त सर्वस्व हाचे भायर जिवीत ना म्हणल्या भशेन थोडे फावटी तो राग मोसर हागे जिद्द क्रोध बोगसूंक तयार ना मोरोंक जाल्यार तयार हांव बोगसूंक तयार ना आमचें जिवीत थोड्या फावटी मोगाचें आमच्यात जिविताचेर एक घडी नदर घालया म्हजें आनी तुजें जिवीत कितें ह्या घडये वारोवन पळया मोगाचें न्हू राग मोसर क्रोध हागे जिद्द हें 4 दिसांचें मोगाचें न्हू व्हरून वेतान जाल्यार केवल हांवें केल्लें बरें मात्र म्हजें नांव हांगासर उरतलें हांवें केल्ल्या बऱ्या खातीर मात्र मोगाचें न्हू हांवें देवाचो कसो मोग केला कशी हेरांची सेवा केल्या गरजे पावलां म्हजे विशयान 4 जण बरें उलयतले फाल्यां हांव ना जाल्यार त्या देखून मोगाचें न्हू आमी भियोवचें नाका म्हजो सर्वेस्व देव तो म्हजें बळवंत खडाप रक्षक ह्या संवसारान आमचें जिवीत तो चलोवन व्हरता शबीत तरान शेवटाक पायता मोगाचें न्हू पूण ताचेर फाटयेचें ताचेर विश्वास दवरीचें त्या देखून ह्या घडये आमच्या जिविताक आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू आमचे भितर कितें गाय आसात कितेंय बेजाराय कितेंय दूख समस्या आसात सगळे ताच्या पांयां आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू कोणेंय आमकां दूख येयलां कोणेंय आमकां वायट अन्याय केला आमकां भोगसूंक जायना आज सोमयाच्या पांयां ते गायी समर्पण करया मोगाचें न्हू समर्पण करया हेरांक भोगसूंची कृपा आमी मागया मोगाचें न्हू आमचे भितर आसले घाई आमचे भितर आसले कोडू गडिता म्हाकाच नाश करता शिवाय आनी एकल्याक न्ही हें सत म्हजोच तो नाश जाता म्हज्याच भितर खाता आनी म्हाकाच देसवाड करता देदेस्पर करता शिवाय म्हज्या वैरींक आनी एकल्याक न्ही हें सत त्या देखून मोगाचें न्हू आमचो राग मोसर द्वेश क्रोध कितेंय वायट केल्लें आसा जाल्यार आज आमी बोगसाने मागया मोगाचें न्हू सोमयाच्या पांयां समर्पण करया आज तें गूण जायचें मोगाचें ऑल थिंग्स नीड टू बी हील्ड टुडे मोगाचें न्हू हर एक संगती गूण जायचे सोमयाची ती गूण करची सकत ह्या घडी आमचे भितर वाळोवंक जाय मोगाचें न्हू आनी त्या देखून सोमी म्हणटा बाळा भिये नाका हांव आसां बाळा भिये नाका म्हजे तावन गूण करची सकत तुज्या कुडीक तुजें जिवीत हांव वालता तर मोगाचें न्हू त्या सोमयाक आमचें जिवीत उक्तें करया मोगाचें न्हू
खंयच्या आमचे कुडींत काळोख आसा काळोखाचे ती कुडां आसा ती सोमयाक ह्या कडेन उक्ती करया मोगाचें न्हू खंयसर सोमयाचो उजवाड पावोंक जाय राग मोसूर हगे जिद्द हें सगळें वचोंक जाय 4 दिसांचें जिवीत मोगाचें न्हू आमचें जिवीत उदकांतल्या बुळबुळ्या बरें आत्तां आनी एका कडेन फोडटा आमी नेनाव कांयच व्हरून वचना मोगाच्या बाबा भयणी वेताव जाल्यार बरें मात्र त्या देखून आज आमचें जिवीत सोमया म्हाका उक्तें करया सोमयाक समर्पण करया मोगाचें न्हू कितेंय गाय आसात ते आज गूण जावंक सोमया उक्तें करया आमची कुडां दामची नाका खंयचोय जागो दामचो नाका सगळो आमच्या कुडीच्या आमच्या जिविताचे ते गाय आसचे सगळे जावं आमचे मोतीन गाय आसात दूख आसा आमच्या काळजांत बेजाराई दूख आसा सोमयाक ह्या कडेन उक्तें करया सांगया मोगाचें न्हू जावं आमच्या भुरग्या बाळांनी आमकां दुखयलां बेजाराय केला आमकां शिराप दिला वायट केला अन्याय केला आज आमच्या भुरग्या बाळांक बक्षया मोगाचें न्हू सोमयाच्या पांयां तळांक समर्पण करया तांचे खातीर आमी मागया जावं आमच्या आवय बापाय वरवीं आमकां भुरग्या बाळांक दुखलां गायी जालां अन्याय जालां आज ते गायी गूण जावच्या सोमयाच्या पांयां तळां आमी उक्तें करया समर्पण करया जावं आमच्या शेजाऱ्यांत हांव जावं आमच्या आत्मीक वडिलांत हांव धर्मीक भयण्यांत हांव कोणाय थावन आमकां दुखलां बेजाराय आसा आज आमी ते गायी सोमयाच्या पांयां तळां उक्तें करया मोगाचें न्हू सोमी गूण करता सोमी तेजे वखार लायता सोमी ते गायी थांबयता सोमी आमकां बरेंपण दिता मोगाचें न्हू सोमयाचेर आमी पातयेवया सोमी म्हणटा बाळा भिये नाका उक्तें कर तुजें जिवीत ते गाय उक्तें कर म्हाका समर्पण कर म्हूण सोमी म्हणटा त्या सोमयाच्या गायांक आमचे भितरली कूड गडिता बेजाराई दूख कितें आसा सगळें उक्तें करया मोगाचें न्हू आज आमी गूण जावचे खातीर जावं म्हजें वायट अन्याय हांवें केल्लें कितें आसा हांवें कोणायक वायट केलां अन्याय केलां दुखयलां बेजाराय केलां तांच्या जिवितांत गायी केल्या जाल्यार आज थंय सोमया म्हाका उक्तें करया मोगाचें न्हू सोमयाक आमी तें समर्पण करया सोमी म्हाका आनी तुका गूण करता सोमी आमचे गायी गूण करता मोगाचें न्हू सोमयाचेर आमी पातयेवया मोगाचें न्हू सोमी म्हणटा बाळा भिये नाका तुजें जिवीत म्हाका उक्तें कर म्हूण सोमी म्हणटा मोगाचें न्हू सगळें संपूर्ण तरान ह्या घडये सोमयाक आमचें जिवीत उक्तें करया मोगाचें ताका आमी समर्पण करया सोमी आसा तुज्या आनी म्हज्या सांगाता मोगाच्या बाबा आनी भयणी भिये नाका तुजें जिवीत ताका समर्पण कर सोमी तुजें बोळ जावं पुरो नेनारपणान जावं पुरो जाणारपणान कितेंय आमच्या जिवितांत घडलां सोडून केलां सगळें ह्या घडये ताच्या पांयां तळां समर्पण करया सोमी आमकां बोगसूंक कृपा दिता ते गायी गूण करून कृपा दिता मोगाचें सोमयाक आमी उक्तें करया समर्पण करया हें गीत आमचो भाव गायतना बाळा भिये नाका आमचें जिवीत सोमयाक उक्तें करया ताचेर आमी पातयेन दवरया ताचेर आमी विश्वास दवरया हर एक म्हजे भितर ताची गूण करची सकत वालचे खातीर हर एक म्हजे गाय गूण जावच्या खातीर म्हज्या भितर समाधान संतोष वालचे खातीर सोमयाक आमी समर्पण करून ह्या घडये मागया मोगाचें तुझे संगी सदा बाळा रडो नाका आपोही म्हाका जिणेन तुझ्या उलो मार त्या जेजूक बाबा कष्टांत उलो आसतना मार त्या जेजूक पिडेंत ओळवळताना तो म्हणता बाळा भिये नाका हंगल जाय नाका तेरेस्को जाय नाका तुझे जिविताक समर्पण कर सोमयाक आपय तुज्या भितर गूण करूंक तुजे गायी थांबोवंक तुवें म्हाका सांडल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी तुवें म्हाका सांडल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी मोगान वेंगूंक हांव तयार आसा तू एक सुरू न्हय बाबा भयणी तू एक सुरू न्हय सोमी आसा कोणी सांडल्यार तो सांडिना तुका भिये नाका ताचेर पातयेनी दवर तुजें जिवीत तुजें गाय तुजें दूख ताका सांग सोमी आयकता सोमयाक आपय सोमयाक उलो मार जेजू म्हणून उलो मार तुजे गायी ताका सांग तुजें जिवीत ताका उक्तें कर बाबा भयणी कष्टाने नष्टाने एकसूर रडताना कोसून काढल्यांत तुझी दुख
तुका अडचणी असा आर्थिक नष्ट जाला पैसे घेतले आणि पैसे फाटी दिवन दुःख असा थोडी तुका अन्याय केला वाईट केला सांग सोम्याक या घडये सांग तुझे दुःख सांग अरे तो तुका राखोन असा तो जेजू राखोन असा सांग तुझे दुःख मस्त जणांनी आमच्याकडे बांगोव सांगला या भावा बहिणीचा मी उडास कड्या थोड्यांक आर्थिक तरान नष्ट संघर्ष झाला थोड्यांनी मोस केला असा प्रत्येक जण आमचो भाव डेरिल आणि फेमिना थानी मागोवंक सांगला तांकांय थोड्यान मोस जाला तांकां सुमी आपोवच्या खातीर आमचो भाव तुझे दुःख कष्ट ताका सांग तो आसा आयकता आवयन आपल्या दुधाच्या बाळशाक सांडल्यारी आवयन आपल्या दुधाच्या बाळशाक सांडल्यारी सणसोणा हांव तुका मुच्या बाळा ये नका सणसोणा हांव जेजू तुका तुका सांगिना तू मुच्या पापी वाईट केलाय खोटे केलाय अन्याय केलाय ना जेजू तुका सांगिना बाबा बहिणी तुझे उणे पण ओळखून घे सुमिया मुखार ये सांग ताका हांव चुकला आम्ही चुकला आम्ही चूक केल्या हांव चुकोवन पडला सांग ताका तो तुका सोडिना तो तुका घेता मोगान घेता पोटलून धरता बाबा बहिणी सांग ताका उलय ताच्या कडेन म्हाका जिणेन तुझ्या बाळा रडू नाका आसा तुझे संगी असा तू जेजू तुझ्या सांगता बाळा तुझ्या सांगता असा ये नका बाळा सांग तुझे दुःख उलय सांग तो सांगिना आपोय म्हाका जिणेन तुझ्या आपोय उलो मार त्या जेजू जेजू म्हजी बिरमत पाव जेजू म्हजे काकोत जेजू म्हाका पाव उलो मार बाबा बहिणी उलो मार तो जेजू आता सोडिना तुका बरें करता बरें करता सक्कड आमी दिंबी घालया परत सोम्याचे आशिर्वाद घेवंक आमी वेतांव थोडो वेळ सोम्या संगी आमी करशिल्लो आमचो सोमी आमचे मुखार आसा आमचो मोग करचो आमचे खातीर जिवीत दिल्लो तो आमकां सांगिना हर एक घडी आमच्या बगलेक रावता तर परत कितें मागोवंक आसा कितें तें आसा सगळीं ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया आमचे सगळें कुटाम ताच्या पांयांतळ हाडया मोगाचें न्हू कुटुंबांतल्या हर एका सान्याचो नांव काडून उडासा काडा मतीक गांवांत परगांवांत वा खंयसरी आसात तांचे खातीर विशेश तरान सोमयाच्या पांयांतळ समर्पण करून तांचे खातीर मागा ह्या घडये कुटुंबांतल्या मालगड्यांक प्रायवंतांक पिडेस्त भाव भयणी तांकांय सोमयाच्या पांयांतळ हाडा भुरग्या बाळांक युवा जनांक तांकां हर एक लागीं प्रत्येक जाण आमच्या युवा जनांक बरो फुडार बरें जिवीत मेळच्या खातीर तांचे खातीर विशेष तरान मागा आमच्या भुरग्या बाळांक सोम्यान राखच्याक प्रत्येक जावन ह्या मारेकार पिडेतावन कोरोना पिडेतावन राखचे खातीर सांबाळचे खातीर तांचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू कोणें मागोवंक सांगलां कोणाक मागता म्हूण तुमी वाचयलां तांचे खातीर आमी मागया आमच्या सगळ्या पवित्र सभे खातीर पापसाहेबा खातीर धर्मीक वडिलां खातीर आमी मागया धर्मीक भाव भयणी खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू आमच्या तूं उडपी देशच्या गोवळी बापां खातीर आमच्या सर यासाक धार्मीक भाव भयणी खातीर मागया ह्या पूर्ण शेताचो रेक्टार हांगासर सेवा दिवच्या यासाक भावांक धार्मीक भयण्यांक ह्या फिरगजीच्या सालोरेस्ताक समर्पण केल्या फिरगज कुटुंबाच्या उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गोवळी परिशे सांदे आनी ह्या पूर्ण शेता खातीर बेसिलिकाच्या बरेपणा खातीर वावुरतेल्या हर एक लागीं सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया सोमी तांकां आशिर्वादीत करून दी बेसांवांनी बरोवन दी तांकां आनी तांच्या कुटुंबांक सोमी राखोनी म्हूण आमी मागया मोगाचें न्हू आमच्या देशा खातीर आमच्या राज्या खातीर आमी मागया आमच्या मुखेल्यां खातीर मागया मोगाचें न्हू आमच्या देशांत संविधान आसा संविधानाचो दीस आमी पर आचरण केलो संविधाना प्रमाणे आमकां आमचो भावार्थ जियोंक आमचो भावार्थ परगट करूंक आमकां हक्क आसा हे हक्क आमच्या आडलते चलयतल्यांनी जाणा जावंक तांचे मोतीक उस वाड
प्रत्येक जावन आमकां न्याय दितेल्या त्या न्यायांगाच्या वडिलांक आमच्या संविधानाचे हक्क उखोवन धरूंक तांकां बरें मन तांच्या मतीक उजवाड मेळचे खातीर आमी विशेश तरान मागया. आमचो देश विविध धर्माचे पाळणे, विविध संस्कृतीचे पाळणे आमी सगळ्यांनी आमच्या देशाची सोबाय उरोवंक, आमी ह्या देशाच्या नागरीक जावन आसा ह्या देशाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आमच्या देशा खातीर आमी मागया. आमचे हाडल ते चलयतल्या खातीर आमी मागया. आनी कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां, कोणा खातीर मागोवंक जाय तांच्या हर एकल्या खातीर आमचे वैयक्तीक तेसावां, आमचे वैयक्तीक दूख, कुटुंबाचें दूख बेजाराय सगळें सुमयेच्या पांयदाळा समर्पण करया. सुमी ताचे आशिर्वाद आमकां हर एकल्यागे दिता. ते आशिर्वाद आमी जोडूंक येता मोगाच्या बाबा आनी भयणी. ते कितें ताका सांगूंक आसा, कितें ताचे लागीं उलोवंक आसा तें हर एक ताच्या पांयदाळा समर्पण करया आनी ताचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गव्य गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक. येद्या व्हडा साक्रामेंतांक सस्तांक नमन करुया. पुर्विल्या त्या रूपा बोतला नयो इति आधार्या सल्वोन वेच्या अस्तित्वीस्या बावार्ताचे दिव्या ससे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ना एकाच तळ्या हसिता तुका दोगांयच्या स्पिरिता समासमी नावडटा. आमेन. प्रार्थुया. ये देवा विची साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टा सोगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडण्याचो फळ सदांच आमचे रे आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो कर. आमचे दिसपते जिणेंतले कश्ट आनी समस्ये मोगान स्विकार करून तुजो पाटलाव करूंक आमकां आदार दी. तूं जियेता आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाच्यो भाव भयणीनो, तुमकां सोमेस्तांक बरो दीस मागता. आयची नोवेनाची मिसां अर्गां बलिदान जावन भेटयता. आश्विल कार्डोजा चर्च बी वडो, जिन्सन वर्गीस तोटपाडी, मनोहर स्टॅनी डिसोजा किन्नीगोळी, वेरोनिका सिल्विया डिसोजा उडपी, अनिल रोशन पिंटो आनी मेरी वेनूर, गीता ग्रेटर सल्डाना नेलिकार, फ्लाविया जॉयस नाझरेथ दुबई, विल्मा दांती खणजार, जोसेफ डिसोजा कोप्पा, लिली डिसोजा मुंबई, मेरियन सल्डाना उडपी, वीना कुटिनो उडपी, अनिल सरिता डिसोजा उर्वा, रिहान पिंटो शिरताडी, जुलियट डिसोजा शिवमोग्गा, रोजी डिसोजा मियार, आयरिन फ्रेडरिक मिरांदा बैंगलोर, मैक्सिम वॉल्टर सिक्वेरा कुलशेखर, नोएला डिसोजा मियार, जी सुंदर एंड कुटाम उडपी, विंसेंट रोज एंड फैमिली नकरे, नोयल लोबो फेरार, सैलरिन डायस कुलशेखर, अनिता टीना डिसोजा मुंबई, बेनेडिक्टा फैमिली सानूर, क्लारा लुविस निडोडी, सलीना डैनियल दुबई, दिया सिक्वेरा बोंदेल, अलिस पिल्ले मुंबई, मोनिका जसिंता मार्टेस कलमाड़ी, आयरिन नजरेत मूडबेल्ले,
जॉय लोबो आनी कुटाम आग्रार आज ते सवां पासून इराद्या पासून पेटयता आदित रेबेल्लो उद्याबार हांचे सर ते सवां पासून माग्या आयचे नोवेनाची मुर्दोम जावन आसात ग्रुशा मतायस उडपी जॅक्सन डिसोजा बळकुंजे स्टॅलिन पायस कुवेट ॲडलिन मस्करेनियस कारकल टावन हांच्या नोवेनाच्या इराद्या पासून माग्या आयचे जेवणाचे प्रायोजक मेलिशा फियोना रेबेल्लो मोडबेल्ले रीना प्रवीण पिंटो आनी कुटाम उडपी क्लेमेंट टावरो मियार पियाद कॅस्टेलिनो मुंबय आनी दिल्ल्या स्वरूपकारां पासून देवाक अर्घ दिता आसतना देवाचो आशिर्वाद तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता आम सोमेस्ताच्या इराद्या पासून ह्या नोवेनाच्या गरजां पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया तुझ्या या मंदिरा सलाम भेटोच्या बलिदा स्तुती तुझी गायता आम्ही तुर्बेन नादान भक्ती तुर्बेन माना मुखार पापोय तू आमचो माखय आधार तुझो विज्ञान वराणी राखसो लाभ सांग तुझो सगळ्या तुझ्या या मंदिरा सगळ्या भेटोच्या पदिता स्तुती तुझी गायता आम्ही तुर्बेन नादान भक्ती तुर्बेन माना बापाचे आणि पदाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवार तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो क्रिस्ततई म्हज्या मोगाल भवन आनी भयणीनो सांग लॉरेसाक समर्पण केल्ल्या ह्या पूर्ण तळार आमी आसा आज आयची देवस्तुती प्रत्येक जावन आमकां आमचे मिसांव कितें समजोवंक आनी तें मिसांव जारी करूंक आमकां आपोवणें दिता पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता मारिपात जेजूच्या त्या तिदोड्या मिसावान याजकपणाच्या राईपणाच्या आनी प्रभातपणाच्या मिसावांत आमी भागीदार जाल्या आनी हो संवसार आमचे मिसांव करूंक देवान आमकां दिल्लें शेत जावन आसा आनी हे मिसांव आमी करूंक आसा दिसपरतें आनी त्या मारिपात जेजू क्रिस्ताक आमी हर एकल्यांनी साक्ष जावन जिवोंक आसा ते देखून आमचें जिवीत गरजेचें आमचें जिविता मारिपात ही बरी खबर आमी परगट करूंक आसा सालोरेसाक आमी मान करता सालोरेस ताचें जिवीत तें एक आदर्श जावन आसलें ताचें जिवीता मारिपात ती बरी खबर ताणें परगट केली आनी निमाणें तें जिवीत देवाक ताणें एक रक्त साक्षी जावन समर्पण केलें आनी अशें ताचें मिसांव ताणें ह्या संवसारांत सांपयलें तर आज मोगाल भवन आनी भयणीनो हें मिसाचें बलिदान भेटयतना सान लॉरेसाक आमी मान करता आसतना आमचें जिवीत सान लॉरेसा सारकें पेल्याच्या सेवेंत तें जोरोवंक आनी आमकां दिल्लें तें मिसांव आमी जारी करूंक आनी सोमयाक साक्ष जावन जियोंक जाय आसली कृपा आमी मागोवन घेवया तर हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक फुडें वता आसतना आमी हर एकली ना फावो अस्कत म्हणल्यार आमी वळखून घेवया आमच्या उणेपणाची पातकाची दुखदन देवा कडेन एकामेका लागीं बक्षांनी आमी मागया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरण सांगता मनान चिंतून तणाव विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवाडा अपराध त्या पासून बगीर सुदां सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्वरा देवा लागीं विनंती करात पूण प्रार्थना मागता
सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पाव Amen. Sumia kakutka, sumia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, sumia kakutka. Sumia kakutka. Mahima dewa unsuri ani shanti tacha ishta samsari sarve spora deva sargi charaya sarpadveda deva bapa आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागता सुमिया जिसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उज्यात पोचताय आमचे मागणे मानून घे तिच्या पवित्रत्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया एक घडी सक्कड आमचे दोळे आमी धांपया हें कुटुंबाचें वरास परत आमचे कुटुंब सुमयाच्या पांयां थळ आमी हाडया आमच्या कुटुंबा खातीर एक घडीभर आमी मागया कुटुंबाच्या सक्कड सान्यासो नांवान मोती उडासा काडया गांवांत परगांवांत आसात प्रायवंतां पिडेस्तां मालगडी भुरगीं बाळां युवा जाणां हरी एकल्याचो उडास काडया आमच्या कुटुंब ताच्या पांयां थळ हाडया आमचे कुटुंबाक घेवन करूंक पवित्र करूंक आनी प्रत्येक जावन ह्या आधुनीक संवसारान आमी सांगाता रावोंक सांगाता जियोंक तसो सोमी आशिर्वादीत करून दिवन एक घडी सोमयेची कृपा आमी मागया मोगळा बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवान लोरे दुर्बळ्यांच्या सेवेन विश्वासी रावोन आनी रक्त साक्षेचे कश्ट मारान सोसून माई मेवोन जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या खालसांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना रायाच्या पुस्तकांतले वसाप दाविदाच्या मरणाचो वेळ लागीं पावलो आसता ताणें आपल्या पुता साल्माऊक हो अनुदेश दिलो पृथ्वे वयल्या सर्व मनशाचे वाटेन हांव आतां वेतां धैर्य घे आनी तुजे पौरुश दाखय
सर्वेस्परा तुझ्या देवा मुखार तुझे कर्तव्य कर. ताच्या वाटांनी सल आनी मोइसेच्या धर्मशास्त्रांत बरोवन घाल्यात ते ताचे उपादेश, आदेश, आज्ञा आनी नियम पाळ. तेतना जे तूं करताय आनी हाती घेताय ते सगळे सफल जातले आनी सर्वेस्पर आपणे म्हाका दिल्ली ही बसावणी सिद्ध करतलो. पवित्र तुझे पूत आपल्या सगळ्या काळजान आनी सगळ्या आत्म्यान म्हाका विश्वासी रावोन चलती जाल्यार इस्रायलाच्या सिंहासनार तुज्या वंशज मदलो एकलो बसनासता रावचो ना. दाविदान आपल्या पुर्वजां सवे विशेव घेतलो आनी ताका दाविदाच्या शहरांत निकेपिलो. दाविदान इस्रायलाचेर 40 वर्सां राजवडकी चलयली. हेब्रोनांत 7 वर्सां आनी जेरुसलेमांत 33 वर्सां. सलमो आपल्या बापाय दाविदाच्या सिंहासनार बसलो आनी ताची राजवडकी तीर स्थापीत जाली. देवाचे उतार हे. देवाचे वडकार. Tu serves ora, सदैव जावं सर्वेस्पर आमच्या पुर्वज बापा इस्रायेला देव सदांकाळ ससनाच्या ससना. tu serves ora, somes consolasa. तुझी जावन आसा वडवी पदवी आनी महिमा, जैत आनी दरबार. सर्गी संवसारी आसा ते सगळे तुझेच. Tu serves ora, somes consolasa. सर्वेस्परा तुझी जावन आसा रासवडकी, सगळ्या वयर तुका आसा पदवी. ग्रेस्त काय आनी वडवी तुजेच तावनून सेता. Tu serves ora, somes consolasa. Alleluia, 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 alleluia. देवाचे राज लागी पावला, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सत्माना. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसो. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. एक दीस 12 जाणांक जेजून सरशी आपयलें आनी तांकां देंवसा सोडूंची पदवी दिवन दोगांक धाडलें. आनी ताणें तांकां अशें फर्मायलें, वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये. बुती जावं, पोते जावं आनी चिरयेन दुडू जावं घेनाये. पांयांक वाणो घालये तरी बदलोवंक वस्तूर व्हरिनाये. ह्या शिवाय तो म्हणालो,
खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात त्या वाड्यांतले भायर सर वससर त्याच घरा रावा. आनी कोणी तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार तें दोन भायर सर वसा. वेता आसतना तांकां एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची धूळ फाफुडा. अशें तें भायर सर वचून पत्की जिणी बदला म्हणून लोकांक प्रसग करूंक लागले. तांणी जायते देवसार धांवडायले आनी साबार पिडेस्तांक तेल लावन गूण केलें. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेचो क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भावानो आनी भयणीनो, आमच्या बोवारी आयच्या ह्या संवसाराचेर आमी नदर घालतना आमच्या जिवितांत कितेंय एक वृत्ती आमी विसतना ताका पुरक जावन तरबेत येता. वृत्तीपर कोर्स आसा, जावंक बरो एक टिचर जाय जाल्यार टिचर ट्रेनींग आसा विविध तरांची. एक इंजिनियर जाय जाल्यार इंजिनियरींग शिकप आसा. एक दाक्तर जाय जाल्यार एक दाक्तराचें शिकप आसा. अशें विविध वृत्ती आमी विसतना त्या वृत्ती पर तरबेती साबार वर्सांची आसा ती जोडल्या उपरांत मागीर वावराक वयचें आनी वावर सुरू करचो. तशेंच विविध आपोवणी स्विकार करतनाय त्या आपोवण्याची तरबेती आसा. एक याजक जायचे जाल्यार 10-12 वर्सांची तरबेती आसा. तरबेतीची घरां आसात. एक धर्मीक भाव वा भयण जायचे जाल्यार धर्मीक तरबेत करची घरां आसात. थंयसर 10-12 वर्सांची तरबेती जावन ताच्या उपरांत मुखार वयचें. एक लग्न जावंक वेतना लग्नाकी पुरक जावन लग्नाचें पुरविल्लें तरबेती आसा वा 2 दिसांची वा थोड्या दिसांची तरबेती आसा. ती तरबेती जोन आमी मुखार वयचें. आनी अशें तरबेती जी घरां आसात, तरबेती दिवचे जागे आसात आनी तरबेती जोडल्या उपरांत मिसांव घेवचें. म्हाका उडास आसा लग्ना पुरविल्ल्या शिबिरा वेळार एक फावटी एक क्रिस्तांव भाव त्रिवेंद्रमातावन तो हजर जाल्लो आनी तो म्हणलो शिबीर आखेर जाल्या उपरांत, तुमी कातोलिकांक कितलीं भागी. खंयच्याय धर्मांत असलें मॅरेज प्रिपरेशन लग्न पुरविल्लें तयार म्हणना. जर तर तुमी कातोलीक पवित्र सभेंत आसा तुमी कितलीं भागी. आनी तो मुंदरसून म्हणालो जर तर हर एक राज्य ही तरबेती आपणाची जावन घेवन लग्न जातल्यांक हर एकल्याक तरबेत केल्लें जाल्यार आनी तरबेती दिवन तांच्या लग्ना बेसाक मुखार धाडलेलें जाल्यार कितलें बरें आसतलें. आनी आमी त्या देखून कदाळाय म्हणचें आमी कातोलीक जावन जल्माल्लीं कितलीं भागी. आमच्या कातोलीक पवित्र सभेंत आमकां कितलें बरेंपण मेळटा. आनी प्रत्येक जावन एक क्रिस्ती कुटुंबांत जल्माल्या उपरांत जल्माल्या घडये थावन आमचो भावार्थ जियोवंक आमचो भावार्थ सांबाळूंक त्या भावार्थाक साक्ष जावन रावोवंक आमकां कितलें तरबेती कितलें शिकप मेळटा. मस्तबोटी आमी एक वजें जावन घेता. मस्तबडी एक आमी एक अडकल जावन घेता. मस्तबडी आमकां एक आमी दुर्सोनी आसा आमी दुर्सादांव पूण कोणाक मेळना तांचे जावन ही उतरां आयकूंक मेळटात. तुमी एक कातोलीक जावन अशें कितलें भाग तुमकां कितलें पुरो मेळटा न्ही. वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हर एक बेस आमी जोडूंक वेतना आमकां तरबेती आसा. तरबेती दिवन आमी धाडटा आनी धाडल्या उपरांत जे कितें मिसांव आमकां मेळटा तें मिसांव आमी करच्याक तें बऱ्यान करच्याक आनी त्या मिसांवा मारिपात आमी सोमयाक साक्ष जावन रावच्याक एक बरो क्रिस्तांव जावन आमचे मिसांव जारी करच्या खातीर आयच्या दिसा आयच्या वाचपांचेर आमी नदर घाली जाल्यार मिसांवाक धाडचें मिसांवाची जबाबदारी दिवच्या विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा. आयचे पयले वाचप आमी आयकल्लें सामुएलाच्या पुस्तकांतलें आनी ह्या वाचपांत आमी आयकलें थंयसर रायांच्या पुस्तकांतलें आयचे पयले वाचप आमी आयकलें थंयसर दावीद राय मरणाच्या तणीर पावल्लो आनी तवळ ताच्या पुताक तो थंयसर साल्मांव आपयता आनी त्या मिसांव जे कितें इतलीं वर्सां हांवें हें मिसांव सांबाळ्ळां मिसांव केलां आनी तें ताच्या पुताक तें मिसांव दिता आसतना साल्मांव रायन ताच्या पुताक म्हणलीं सोबीत उतरां आयच्या वाचपांत आसात. तो म्हणालो, देवा मुखार तुजें कर्तव्य कर, ताच्या वाटांनी चल
उपादेश आदेश आज्ञा नियमां पाळ आनी तवळ तूं कितें करताय तें सगळें तुका फळां बरी जातलें आनी जें कितें देवान बसोवणी केल्या तुज्या संततेंतलो एकलो त्या इस्रायलाच्या सिंहासनाचेर बसतलो आनी ही बसोवणी ती जारी जातली. त्या देखून तूं देवाच्या वाटांनी चल, देवाचे उपादेश पाळ, देवाची आज्ञा पाळ आनी एक बरो व्यक्ती जावन तुजें जिवीत जियोंक प्रयत्न कर. मुगाल भवन आनी भयणीनो, हें वाचप नियाळ करतना म्हाका उडास येयलो म्हज्या मालगड्यांचो, म्हज्या आवय बापायचो आनी आमकां हर एकल्याक उडास येवंक बरो. आमच्या मालगड्यांनी आमच्या आवय बापायनी तांकां मेळिल्लो तो भावार्थ जियेल्ली रीत आनी इतलीं वर्सां तो भावार्थ सांबाळ्ळो आनी ताच्या उपरांत तांच्या मुखल्या पिळगेक तांणी दिल्लो तो भावार्थ आज आमकां भावार्थ आसा, आमकां पातयेनी आसा जाल्यार हें आमच्या मालगड्यांनी दिल्लें दायज, आमच्या आवय बापायनी दिल्लें तें वर्तें देणें. आज ह्यो भावार्थ हें दायज आमच्या भुरग्या बाळांक दिवंक आसा, हें मिसांव आमच्या भुरग्या बाळांक दिवंक आसा, हें मिसांव मुन दर्शन व्हरूंक आसा आनी त्या मारीपात सोमयाचें मिसांव, सोमयाचें राज ह्या संवसारार स्थापन जावंक आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून आमकां हांगासर आसल्या हर एकल्याक आमकां मेळिल्लें मिसांव आमी जियोंक, आमकां मेळिल्लें मिसांव तें आमच्या मुखल्या पिळगेक दिवची ती जबाबदारी आसा. पूण थोडे फावटी खंयी म्हाका भिरांत भोगता आयच्या भुरग्यांक पळयतना, आयच्या युवा जाणांक थोडे फावटी पळयतना भावार्थ नातलेल्या बरी, देवास्पन नातलेल्या बरी, देवाची वळख नातलेल्या बरी जियेतना मुखार आमची समर्थ, मुखार आमचें क्रिस्तांवपण, मुखार आमचें मिसांव, मुखार आमचें जिवीत खंय पावात गे म्हणलें थोडे फावटी भिरांत उब जाता. पूण एक पातयेनी सोमयाचें मिसांव, ताचें मिसांव ताणें विसलां आनी तो मुंद आसून व्हरतलो म्हणली ती पातयेनी आसा मोगाचें न्हू. आनी हेजें दुसऱ्या वाचपाचेर जेजून 12 जाणांक विंचून काडिल्लें, जायत्या जाणांक सिसांक विंचून काडलें आनी ताच्या उपरांत 12 जाणां आपोस्तलांक आनी तरबेत करता. तरबेत केल्या उपरांत ह्या ताच्या सिसांक दोगा लेखान मिसांवाक तो धाडटा. जेजून दोगांक मिसांवाक धाडलें मिसांव करच्या खातीर. आनी मिसांवाक धाडटना परत जेजूय हांगासर दावीद राया परी थोडी सत्राय सांगता, थोडी तांकां जतन करूंक सांगता आनी मिसांवाचो उद्देश कितें, पातकेजीनी बदला आनी हें परगट करा आनी ताच्या उपरांत बरें करचें, गूण करचें मिसांव तांकां दिता. आनी सीस गेले आनी तें मिसांव तांणी पूर्ण केलें. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आज मोगाल भवन आनी भयणीनो, ह्या वाचपाचो नियाळ करतना म्हज्या मतीक आयल्यो थोड्यो संगती. पयलें जावन आसा मिसांव सोमयाचें, आमचें न्ही. सोमयान आमकां हर एकल्याक मिसांव दिलां आनी हर एकल्याक आमकां ह्या संवसार म्हणल्यार शेताक धाडलां ताणें. आनी त्या देखून जुवांवच्या वांजेलांत जेजू स्पश्ट करता, हांवें तुमकां विंचून काडलां, तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडलां. आनी तशेंच सा पावलो कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्या 16 वाचतना स्पश्ट करता, तुमी देवान विंचून काडलेलीं ताका मोगाची. त्या देखून आमी हर एकलीं देवान विंचून काडलेलीं ताच्या मिसांवा खातीर, ताच्या वावुरा खातीर म्हणलें आमी हें आमच्या मतींत हर एका दिसा आमी उरा जाय मोगाच्या. जावंक पुरो याजक, जावंक पुरो धर्मीक भाव भयणी, जावंक पुरो आमी खाजारी जोडी, आमच्या आपोवण्या प्रमाणे सोमयाचें मिसांव आमी हर एकल्यांनी जारी करूंक आसा. त्या देखून सोमयान आमकां धाडलां ह्या संवसार म्हणल्यार शेताक ताचें राज बांदच्या खातीर, ताचें मिसांव आमी जारी करच्या खातीर आनी त्या मारीपात ताका साक्ष जावन ताका परगट करच्या खातीर हे आमचे हर एकल्याचें मिसांव. त्या देखून हांवें प्रस्तावना सांगलें आमचें मिसांव तें तिदोडें, याजकपणाचें, रायपणाचें, प्रवादपणाचें हे मिसांव आमी हर एकल्यांनी जारी करूंक आसा. एक प्रवादी जावन ताचें उतार आमी परगट करूंक आसा, एक राय जावन सेवेचें काम आमी करूंक आसा, एक याजक जावन आमच्या जिविताचें बलिदान, त्याग, साक्रिफीस आमी एकामेका खातीर करूंक आसा. हें आमचें जिवीत, हें आमचें मिसांव, हें आमी हर एकल्यांनी हर एका दिसा करूंक आसा आनी ह्या मिसांवा खातीर आमकां कमर बांदूंक आसा. आतां हें सोमयान आमकां दिल्लें मिसांव, हें सोमयाचें मिसांव आमी करतना आमी कितें मतीन दवरूंक जाय. आतां सोमयान दोगांक धाडलें, कित्या खातीर सोमयान दोगांक धाडलें असो उद्देश, सोमयाचो उद्देश आमी सांगातपणान वावुरी जाय म्हणलो मोगाच्यान. आमी सांगाता वावर करी जाय, सांगाता आमी मिसांव करी जाय म्हणल्या खातीर सोमयान सांकेतीक रथान दोगांक धाडलें. आतां
सोमयाक मिसांव करूंक सीस वा आपोस्तलांची गरज आसली की तो देवा सोपूत ह्या संवसाराक आयिल्लो ताका एका उतरान देवाचें राज स्थापीत करी येते आसलें ताचे एका उतरान सगळें ह्या संवसारांत जातें आसलें पूण देवाचें राजबांचें हें एकल्यान न्ही म्हण ताका गत्त आसलें हें सगळ्यांनी सांगाता आनी ताच्या उपरांत हें मिसांव मुंदासून आसा तें म्हणली ताची आशा ताच्या मरणा समय आखेर जावन नजो ताच्या उपरांतय हे मिसांव मुंदासून वचा जाय म्हणल्या खातीर ताणें दोगा 12 जाणांक वा सिसांक विसरून घातलें आनी दोगांक धाडलें आमी सांगाता वावर करी जाय सांगाता आमी रावा जाय सांगाता हें सोमयाचें मिसांव आमी करी जाय म्हणल्या खातीर म्हणलें आमी स्वस्थ उडे आमी उडा दवरचें मोगाचें न्हू त्या देखून उपदेशक पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 9 म्हणटा एकल्या प्रास दोग बरे कित्याक तांच्या वावराक बरो फळ मेळटा त्या देखून एकले वावुरच्या की दोग सांगाता वावुरतना त्या वावराक बरो फळ मेळटा तें काम बरें जाता तें बऱ्यान पंथा पावता म्हणलें सोमयाक कळीत आसलें आनी तें मुंद आसून संवसाराच्या आखेर पर्यंत हे मिसांव वावर मुंद आसून वचच्या खातीर सोमयान दोगांक धाडलें म्हणलें आमी तें उडासान दवरचें दुसरें दोग आमी सांगलें मस्त काम करून सांगता सकतात आनी त्या कामाक फळ आसा बरो फळ मेळटा मोगाचें न्हू त्या देखून अगट्टीनाली बालाविधी आमी म्हणटा सांगाता काम करता आतां आमी एकले वावर करी येत आमच्या वाड्यांत गुरकारत उपाध्यक्षान पूण सगळी पिरगत सभा पवीस सभा आमी सांगाता घेताना सांगाता वावुरतना तें बळ अदीक जाता आनी तो वावर यशस्वी जाता त्या देखून मोगाचें न्हू 2021 तावन 2023 सिनोद सभा चलता सांगाता सोमकोवया म्हणलो देय ह्या सिनो सभा त्या देखून ह्या जागांनी धर्मीक भाव भयणींनी लायक भावार्थ्यांनी आमी सांगाता समका जाय सांगाता पवी सभा बांदून हाडी जाय त्या देखून ही सिनो सभा सांगाता सोमकोवचें त्या देखून सांगाता आमी रावल्ल्या वेळार आमी बरो फळ जोडटा मिसांव तें बरें जाता यशस्वी जाता म्हणल्यार आमी उडासान दवरचें आतां जेजून दोगां सांगाता धाडले उद्देश सांगाता आसल्या वरवीं आमी एकामेकाक उत्तेजन दिवयेत एकामेका आमी पाड तापडयेत आमी एकामेका सांगाता वावर करूंक चली जाता मोगाचें न्हू त्या देखून हें त्या खातीर नाजाल्यार आमी सोन सोडूंक बरो दोग आसल्या वेळार आमी उत्तेजन दिवंक सांगता एकामेकाची पाड तापडूंक सांगता आनी बरें करूंक शकता त्या देखून उपदेशक पुस्तक परतून म्हणटा अध्याय 4 वाक्य 10 एकलो पडल्यार आनी एकलो ताका उखलता पूण एकसुऱ्या मनशाची गत कितें तो पडल्यार ताका उखलूंक कोणूच ना त्या देखून दोग सांगाता आसतना वा आमी मस्त जाणां सांगाता वावुरतना पडल्यार आमकां उठोवंक कुमो करूंक आनी मुखार वचोंक आमचो वावर फळादी करूंक आमकां चली जाता तशेंच हेब्रेवांक बरयलें पत्र आमकां म्हणटा एकामेकाचो मोग करूंक आनी दायळ करण्यो आदारूंक कशें उत्तेजन दिवचें ह्या विशयांत सादान चलया आमचे मदें चालू आसलेली सांगाता मेळची संवय आमी सोडची न्ही थोड्यांनी ती सोडून सोडल्या निजागी आमी एकामेकाक चड आनी चड उत्तेजन दिजे त्या देखून मोगाचें न्हू आमी सांगाता येताना आमचो भावार्थ जियोवंक आमचें मिसांव जारी करूंक आमकां चली जाता एकामेकाक उत्तेजन दिवंक एकामेकाक पाड तापडूंक चली जाता आनी आमकां दिलें मिसांव यशस्वी जाता तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज ह्या देवाच्या उतराचो आमी नियाळ करतना आज आमी ह्या पुणतळाक आयिल्लेली आमच्या बिरगजांक आमी फाटी वेता आसतना मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमी उडास दवरया आमच्या पवित्र स्नानाच्या साक्रामेंता दिसा आमकां हर एकल्याक मिसांव सोमयाचें लाभलां ते सोमयाचें मिसांव आमी हर एकल्यांनी जारी करूंक आसा कोणेय सुकारी मारूंक जायना कोणेय दावोंक जायना हे मिसांव आमचे आमी हर एकल्यांनी जारी करूंक आसा आमी मिसांव करना जाल्यार सोमयाक उणें पडटा आनी कोणायक न्ही म्हणलें आमी उडासान दवरया दुसरें आमी सांगाता वावर करया आमच्या फिरगजेन आमच्या विगारा सांगाता धार्मीक भाव भयणी सांगाता उपाध्यक्ष आनी कितें बिरगजीचे वडील वावराडी आसात तांचे सांगाता हाताक हात दिवन वावर करया मोगाचें न्हू थदाळा आमचो वावर फळादीक जाता आमचो वावर बरो जाता म्हणल्यार आमी उडासान दवरया तिसरें आमच्या दिसपट्या जिवितांत जावं आमच्या कुटुंबांत जावं आमच्या वाड्यारा जावं आमच्या शेजार आमी जियेताना एकामेकाक उत्तेजन दिया एकामेकाची पाड तापडया आमी एकामेकाक ओन सकयल घालचें एकामेकाक नाच करचें न्ही प्रत्येक जाण आमची उतरां
आमकां हेरांक जीव दिता ताच्यानी. कोंकणींत एक सांगणी आसा, मार उरलो मार जाल्यार विसरव येत, उलयलें उतार विसरोंक जायना. त्या लागून आमची उतरां उलोवची आनी एकल्याक कातरची न्ही, आनी एकल्याक जीव दिवची उतरां जायचे, आनी एकल्याक बरें करची आनी एकल्याक उत्तेजन दिवची उतरां जायचे. आनी त्या मारीफात आमी आमचें वजें आळू करचें, एकामेकाचें वजें आळू करचें आनी सांगाता मिसांव करचें. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी फुडें वेताना त्या सोमयान मोड आमकां दिलां. तर आमचें जिवीत एकामेका खातीर मोडूंक जोरोवंक आनी आमचें जिवीत आनी आमचें मिसांव तें संपूर्ण करूंक तो सुसोमी येवकारिस्तांतलो आमकां बळ आनी कृपा दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. आमेन. घेऊन आम्ही आयल्या बापा, ओपून दिता तुका भक्तीपणाचो गुथो बापा, स्वीकार तो करे बापा. कानीक घेऊन आम्ही आयल्या बापा, ओपून दिता भक्तीपणाचो गुथो बापा, स्वीकार करे बापा. कानीक पिता स्वीकार करू लाभोय देनीस गीता. उदारपणी आमी कानीक पिता स्वीकार करू लाभोय देनीस गीता. घे बापा कानिको, घे बापा कानिको. Sacrifice उत्तर सोम्या जेजूसो, आमा सर्वा सास्तिक जीवित लाभोसो. Sacrifice उत्तर सोम्या जेजूसो, आमा सर्वा सास्तिक जीवित लाभोसो. घे बापा कानिको, घे बापा कानिको. भक्तीपणाचो गुथो बापा, स्वीकार बापा. कानिको घेऊन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता तुका भक्तीपणाचो गुथो बापा, स्वीकार तू करे बापा. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले महिमेक आमच्या पवित्र विचारावाक सविस्तर मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगेवन लोरे जमनी नोंपलेल्या गोवांच्या कानाबरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान परवा करिनासतना रक्त साक्षींच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबान पीक दिवंक पावलो. ह्या मनान आमी संवसाराचे सोडून हे पासून आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दित हांव. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सवेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा,
सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर काळी आणि सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो सालोरेस तुझ्या भक्ताच्या मना ई परब संभ्रम तुझे पवी सभेतूं फावो करताय ताचे पुण्यावन जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उस वाडयता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Baranso सर्वेश पोरतो स्वर्गानी संसार परला तुझ्या वैभवा ओ सगी तुका जय जय सर्वेश पोराची नावी येता जय सगी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपले कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायान ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची तेच परी जेवण जाताच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सासणी कराराचें येरागान पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करान Bavarta sogun pargachoyan तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवन फोनावर वितवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण जय क्रिस्ताचे बापा जेजूच्या मोन्ना स्वामी पुन्हा जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आणि वो जिवीत सोंदो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवंतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा जेराल्ड आयजक आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मरण पावले आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी ज्येश्ठा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरी देवाची माय तिचो पती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयान बसयलां संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगत आसा आनी बापा हांव आमकां कुरपा तो जोन दिता मागोंक शिकयलां तर तेंच मागणें आमी म्हणया. बापाची कुरपा मागया आनी त्या मारिफात आमचे मिसांव जारी करूंक दिसपरतें वावर करया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकांडी सुटय आनी सर आकनांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिडेंतलें आनी सर तराच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याकी तूं वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्तचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगस गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळयात ओ जेसू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन आपणाचें मिसांव जारी केल्लो. आमकांय पवित्र आत्म्याचें देणें दिवन आमचें मिसांव करूंक कुरपा दिवचो. प्रत्येक जावन ताच्या कुडी रक्तान दिसपरतें पोसून आमचें मिसांव करूंक आमकां बोल दिवचो. ओत्तो तो सुमी तर ह्या सुमयेच्या जेवणाक आपयलां आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या रक्ता मासान तुज्या म्हाका दादोस कर तूं जेसू म्हज्या भुकेल्या लोकाची दुर्गत पळय वाडले तांकां पुण्या मासले मुंडो तो सर्गीत हांव देवलो सासणेक जीव
मुक्तामय जीवनात तुझ्या ये जेसू काळजात म्हज्या मुक्तामय जीवनात तुझ्या सोनिया जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजात म्हज्या रक्तामासा तुझ्या म्हाका दादोस करतो जेजू म्हज्या कळसांत आयलाय सोमिया स्वागत तुका करता धनिया प्रणाम भेटयता तुका दर्शन तुझे दिल्यात म्हाका अर्गा अर्गा सोम्या तुका सर्गीच्या तुलोसया दुर्बोळ्या काळजात म्हज्या बिडारास तुवें केल्या अमोल जिविताच्या उतरां मोतमोजी उसवाड आयल्या स्वादिक मोगसो एकवट मुझे थंय तुवें केल्या प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगेवन लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी आल उपाद्र्यांक उघन आनी तांच्या गरजा पावोवंक आमचे हातपाय सुरसुडीत कर गरिबांचे आनी आनीत वक्तेल्यांचे हक्का राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का बसोत कस्मरान लेगून सोसूंक आमकां तयार कर या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं भयणीनो आयच्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयिल्ल्या मानादीक बाप अनिल डिसोजा कुटुंबा जिवीत केंद्र मंगळूर दिएसेज ह्या संस्थेचो डिरेक्टर तशेंच निवरात याजक जुजेवास हांचो चापलेन हांचो आमी उपकार बावडटा तुमचे सोमेस्तांचे नांवी तांचो आभार मानून तांकां देव बरें करूं म्हणटा तेर्साचे लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बाजिलिकाच्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं पदवेदारा बापा ह्या पवित्र तळाक कुमोक दिल्ल्या मुर्दोम राविल्ल्या विविध तरांनी पोशाख जाल्ल्यांक आशिर्वादान बळ ह्या मानाची वाती दिता आसतना हो उजवाड तांच्या काळजा मनान तांच्या घरांत सोबोव सरतराच्या वायटांत राखून व्हरूंक हें जेवण तयार केल्ल्यांचेर हें जेवण दान दिल्ल्यांचेर आनी हें जेवण जेवचे आमा सोमेस्तांक कुडी आत्म्याची भलायकेनी घटाय दी दिसपडतो ग्रास आमकां फावो कर ताणें बुकेन आवडूंच्या लोकांची बिरमत पाव म्हूण मागता हांव हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं नांवां आपयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याजकांनो मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो मुर्दोम ग्रिशा मतायस उडपी ग्रिशा मतायस उडपी जॅक्सन डिसोजा बळकुंजे जॅक्सन डिसोजा बळकुंजे स्टालिन पायस कुवैट स्टालिन पायस कुवैट एडलिन मस्करिनस कार्कल टावन एडलिन मस्करिनस कार्कल टावन जेवणाचे प्रायोजक मेलिशा फियोना रेबेल्लो मूडबेळे मेलिशा फियोना रेबेल्लो मूडबेळे रीना प्रवीण पिंटो अँड फॅमिली उडुपी रीना प्रवीण पिंटो अँड फॅमिली उडुपी क्लेमेंट तावरो मियार क्लेमेंट तावरो मियार पियाद कॅस्टलिनो मुंबई पियाद कॅस्टलिनो मुंबई
भाग्यवंत लोरेसाक मागणे हे जैते वन मार्तिरा सा लोरेसा तरण्या प्रायस वावरत्या खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्ल्या आयक आमचें कालते मागणे ह्या वर्त्या पातळीन आमी तुजे सस्ती आयल्या जीव बावर तेर बरो असो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो करो मोग आमकां जोड दी आमच्या अभ्यासात सरी जावन निष्कळपण आमचें तें परजळशें कर आमच्या सरात्मीक आनी संवसारीय वडिलांतय कालतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिलेन आनी कश्टान वरान आमच्या संद्रापा प्रमाणे आमी पावशें कर आन बावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर तुजे बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तरून दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात सर्जरी बऱ्या जाल्ल्यान अर्गां दितात बरें काम बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर मागलो उपकार मेळिल्ल्या खातीर वल्ली मोरस माडन त्यार पांयाची दूख गूण जाल्ल्या खातीर पाड दूख गूण जाल्ल्या खातीर चोरून वेल्लें कार पाटी मेळिल्ल्या खातीर जायत्या उपकारां खातीर अर्गां दितात सान लोरेसाच्या मजतीन बरी भलायकी मेळोवंक बरें काम मेळोवंक बरी सैरीक मेळोवंक एक्सिडेंट जावन आस्पत्रेक आशिल्ल्या व्यक्तींच भलायकी मेळोवंक मागते आसात पांयाची दूख संपूर्ण गूण जावचे खातीर बोटीर काम मेळचे खातीर पोटाचे कॅन्सर गूण जावचे खातीर पॉयंट बऱ्या तरेन जावचे खातीर हातीन धरिल्लें काम पोंताक पावोवचे खातीर प्रमोशन मेळचे खातीर दोळ्यांक दीस लाभचे खातीर मागते आसात सांत लोरेसाच्या मजतीन पाड सवय येतावन पयस जावंक गुडका सोरो गूण जावंक आनी सोडूंक घराचें काम संपूर्ण जावंक जागो विकून वचोंक सुनिलान 15 लाख पाटी दिवंक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल गूण जावंक भुरग्यांचे देणे लाबोवंक रिपोर्ट नॉर्मल येवंक मेडिकल सीट पाटी मेळोवंक मागते आसात सांत लोरेसाच्या मजतीन कॅनडा ऑस्ट्रेलिया अबुधाबी वचोंक फावो जावंक दान दूख गूण जावंक CA OET एग्जाम पास जावंक रीण फारीक जावचे खातीर मागतात भुरग्यांचे बेम पयस वेचे खातीर बिजनस बरें जावचे खातीर रेवल्युशन गेल्ले पेपर्स रिवॅल्युएशनाक गेल्ले पेपर बरे मार्क्स मेळचे खातीर गोमट्याची शिरो समजावचे खातीर मागते आसात वेरिकोस पिडा गूण जावंक तोंडार पडिल्लीं कथां वचोवंक मन जातीचेर आयिल्लो रोग निवारूंक एलर्जी गूण जावंक जाग्याची समस्या परिहार जावंक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक तोटान बेळें बरें जावंक मागते आसात सांत लोरेसाच्या विशेश मजतीन हार्टाचे ब्लॉक वचोवंक केजीन चीक लाबोवंक पिड्स पिडा गूण जावंक मानसीक पिडा गूण जावंक केसरचे रावच्या पासत डेलिव्हरी बऱ्या तरेन जावच्या पासत मागते आसात आमा सुमेसाच्या गरजां पासत आमी मागया देवाच्या व्हडा कृपेन आमचेर आनी हेरांचेर आयिल्ली पिडा शिडा गूण जावंक हे कोरोना नापयस जावन निश्क्रीय जावन रावंक आर्थीक अडचणी परिस्थिती सुदरोवचे खातीर आमी मागया आमच्या भुरग्यांची एग्जाम आतां चलती आसा प्रिपरेटरी जावन आसा 10th आनी PUCची बोर्ड एग्जाम जावचेर आसा ती सगळी बऱ्या तरेन जावचे खातीर आमी मागया ह्या पवित्र तळार येवच्या हर एका भक्तिका बावडत्या बसत आमची तेसावां देवा मुखार दवरया आमी मागया ह्या पवित्र तळार जावची सर योजना अडकळविणे जावचे खातीर सर्व आमची कामां बऱ्यान जावचे खातीर आमी मागया ಕರ್ತರಾದ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬರ ಮೇಲೂ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೃದಯದ ನೋವುಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಗುಣವಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ರೋಗಗಳು ಗುಣವಾಗಿ ಸಾಂತ್ವನ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ सर्गींच्या दयाळ बापा आमचे मागणे ऐकून घे सर्गींच्या मोगळा बापा आमचे मागणे
ऐकून घे. सर्गीच्या मोंगाळ बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. सर्गीच्या मोंगाळ बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्ती जिणेची बागी मोरान मोरम सरकार तुझे संगता सस्नात देवाच्या होगळसूंक बाग आमकां समीत सांग फावो कर. मेळिल्ल्या उपकारां पासून आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणलेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां आनी मागिल्ली आमची सर ते सवां आत्रेक मोरयेमाच्या सांतरच्या मजतीन फळादेक जावंक नमान मोरये कृपेन बरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तुजो देव आमचो देव फळ चकुश्चीन जेजू. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. भगवंत लोरीस मारतीरा आमा पासोत विनाती कर. प्रार्थुया येसर पदवेधरा देवा भगवंत लोरेसन आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंड आमी पालवाशें कर म्हणून आमी लालेवन मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्याचे नावी आमचो आधार. सोम्या दयेन आयक मोजे मागणे. स्वामी तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया सर पदवेधरा सण देवा तुझी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कष्टोवच्या या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी मोगान सांबाळताय. या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल. पातकाळ शिक्षा जावन रेवाडलेल्यांक सर बांद पासंतले सुटका लाभय. मोतीचे कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुझ्या आगाणीत काकुळतीचेर पात येवन आयिल्ल्यांक तांकां तुझ्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. या बाजिलिकांत तुझ्या दैवीक सावासाचो संतोष समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडिल्ली तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणेनी देखी प्रकार चलून तुजो मोग आनी बरेपण पासतची करी भक्तिवाद जावन जिवंक तुका महिमा दिवचे भाग फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं सरपदवेधरा बापा पवित्र आत्म्याची कृपा वळोवन आमच्या ते आसची सर पिडा शिडा गुण कर. तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमकां सोडवण लाभय. हे मागणे आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. ಪಾಣ್ಸಂಕೋ ಎಲ್ 1 275. ए पवित्रात्म्या रस्तारा हाने कुर्पेची मांडारा बोरी काळसा तुझी सृष्टा एक रमका तुझी तर म्हणतात पराक्ली तू मेने देवाचे उची तू खेन मोगाचे सरजीवी तू सो अत्यंते गम करी तू ते बसावणे बापाचे मोठाच्या उजव्या हाताचे देव सायबा तुझी साथेनी दिताय आमकां जीप समसोनी. आनंद तुका पवित्र आत्म्या सदां काल सस्ताच्या सस्ता.
सर्वस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सोमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो आमेन तुमचे भितर तो रावो आनी तो तुमकां सांबाळलो आमेन तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आमेन आनी सर्पद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा देवाची उडका मार्च म्हयन्यांत पयल्या पानसंकु 30/7/37 ಸವಿ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ मोगाळ पुत्र सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद देवांकां भगवान सालोरेसा आमचो विनंती कर भगवान कुर्साचे कुर्बे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.